नावड्यामी आमच्या सोम्याक बंधन ताका बतीनामी हसियामी आमच्या रायाक कृत्या सोम्याची निसाकिवीची महिमा ताची तुका विस्मीत पृथ्वी देवासा ताची वळविकार रसना वाकणता ताची वळवकार गव्या नवे गीतामी नावड्यामी आमच्या सोम्याक वंदन ताका बतीनामी हसियामी आमच्या मोगाळ भवन आनी भयणीनो देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमेस्ता म्हणून मागता आनी सांजूदता देवाक समर्पण केल्ल्या ह्या भोव पवित्र थळाक मोगाचो मानाचो स्वागत म्हणटा देवान पात्रोन सांता मारिपात केल्ल्या बरेपणा खातीर अर्गां दिवन हे मिसचें बलिदान भेटयतात मॅक्सन वास किरेम क्लाइव रिशा रोड्रिगस उडुपी वलेरियन कोरेया बिजय मॅगदलिन डिसोजा मोडिपो हेलेन साल्डाना किरेम प्रत्येक ते सावन बसोन मीस भेटयता नील सिक्वेराच्या बऱ्या भलायके बसोन नवीन सिक्वेरा USA रोनाल्ड सिक्वेराच्या बऱ्या भलायके बसोन नवीन सिक्वेरा USA कुटुंबान देवादीन जाल्यार आल्मा बसोन मीस भेटयता हिल्डा मिरांदा ल्हान पुलवाडो देवादीन गिल्बर्ट डिसोजाच्या आत्म्या बसोन मीस भेटयता लॉरेन्स ग्लॅडिस डिसोजा पवित्र काळजावाडो देवादीन रॉबर्ट ब्रिजिट सिक्वेरा आनी फ्रेडी डिसोजाच्या आत्म्या बसोन मीस भेटयता नवीन सिक्वेरा USA देवादीन कार्मिन सांगतीसाच्या आत्म्या बसोन पहिल्या वर्साच्या उगडासा मीस भेटयता स्टॅनी लिना सांगतीस वलांगणी वाडो देवादीन मोंतीस आनी तेरेजा मतायसाच्या आत्म्या बसोन मीस भेटयता आयवन जेनिफर मतायस किरेम ह्या तेसावां संगी आमची तेसावां प्रत्येक जावन देवान पात्रोन सांता मारिपात केल्ल्या सर बरेपणा खातीर अर्गां दिवन हे अर्गां बलिदान भेटयत आसतना आमची तेसावां मागणी सुमया मुखांत्र आमच्या पात्रोन सांता मारिपात सर्गींच्या देवा बापाक समर्पण करन आमी मागया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमच्या सुमया जेजो क्रिस्ताचे कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाळ भवन आनी भयणीनो आमच्या देवाची सकत आमच्या देवाची पदवी अगणीत जावन आसा देवाच्या सक्तेक पदवेक आमकांत समर्पण करतना आजापां अद्भुतां करतात कितेंय वायटपण आसा जाल्यार तें बसपून नाश जावन आमच्या जावन पयस वेता तर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार देवाच्या अगणीत सक्तेचो पदवेचो आमी अणभव जोडया मोगाचे न्हू आमचें जिवीत त्या देवाक आमी समर्पण करया त्या देवाची पदवी सकत आमच्या जिवितान परजोळून दिवन आमी मागया आमचें थंय असलें खंयचेंय वायटपण आसा तें सगळें बसपून वचून दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी विशेश जावन मागया आज आमी परत सांजूदता देवाक समर्पण केल्ल्या ह्या पवित्र थळार आसा सांजूदता देवा मारिपात देवाची सकत महिमा परजळटा तर आज आमच्या पात्रोन सांताच्या विनंतीन आमच्याय जिवितांत देवाची अगणीत पदवी महिमा परजोळून दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया तर हें पवित्र बलिदान भेटोवंक आमी फुडें वेता आसतना आमी हरी एकली ना फावो अस्कत देवाची सकत पदवी थोडे फावटी वळखून घेवंक आमी सुकोवन पडलेल्या खातीर अनुभव करूंक सुकोवन पडलेल्या खातीर देवा कडेन आमी बक्षाने मागया आनी नितळ खालसान हें बलिदान भेटोवंक आमकांच आमी आयतें करया पातकाची दूख उतरांनी वसान सांगाता आमी म्हणया हांव पातकी सरपदा देवाक आनमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव सरून सांगता मनान चिंतून तोंडाव सरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो बोवडा अपराध त्या बसून बगेन सदांच संवका मुरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी आमकां भाव भयणीनो
म्हजे खातीर आमच्या श्रेष्ठपरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करो आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावो. Sumia kaklutka, sumia kaklutka, Krista kaklutka, Krista kaklutka, sumia kaklutka, sumia प्रार्थुया. एक घडीभर आमचे दोळे धांपिया. आज ह्या पवित्र थळार कितें विशेष तेसांव घेवन आयल्या. एक घडीभर तेसांव सुमयाच्या पांयतळ आमी समर्पण करुया. विशेष जावन आमच्या पात्रोन सांजूदतात देवा मारिपाद एक घडीभर आमी मागया. देवा आमच्या मोगाळ बापा धर्मदूत सांजूदूत देव वरवीं तुका वळखूंक तुवें आमकां फावो केल्लें. ताच्या मागण्याच्या आदारान चड आनी चड मनशां तुवें धाडलेल्या जेजू क्रिस्ता भावार्थान मानून घेवन तुका वळखूंक फावो कर आनी शक्य प्रथमेचे तुजी पवित्र सभा वाडत वचून दी. आमच्या सुमया तुज्या बता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. पयलें वचप सांव पावलोन कोरींतकारांक बरयलेल्या पयल्या पत्रांतलें वचप. भावा भयणीनो, पवित्र आत्मो सर वस्तूंची देवाच्या गूंड संख्येची लेगून सदना करता. मनशा सैमान मनशा थंय आसा तो आत्मो शिवाय हेर कोण ताजे भितरले गूट समजून घेत. तशेंच देवाचे गूट देवाचो आत्मो शिवाय हेर कोणूच नेना. आमी घेतला तो आत्मो संवसाराचो न्ही. बगात देवा तावन आमी जोडलेलो. ताजे वरवीं आमचे वयर ओतलेल्या देण्यांची वळख दवरूंक आमी शकता. आत्मीक संगतीचो विवर आत्मीक उतरांनी दिता. पूण आमी उलयता ती उतरां मनशाचे जानवेन विणलेली न्ही. बगार देवाच्या प्रेरक आत्म्यान शिकयलेली तसली. पूण आपल्या सैबा प्रमाणे जी येता तो मनीस देवाच्या प्रेरक आत्म्यांतावन येतात त्यो संगती मानून घेना. ताका त्यो एक पिशेपणश्यो दिसतात. आत्मीक दृश्टीन व्हरून पळोवची गरज देखून ताजे वरवीं त्यो आटापूंक जायनात. पूण आत्मीक मनीस सर संगती व्हरूंक शकता तरी ताका कोणाच्यानी व्हरूंक जायना. पवित्र पुस्तक म्हणटा, कोणाच्यान सर्वेस्पराचें मन समजयत कोण तो ताका भूत सांगतलो. पूण आमकां जाल्यार क्रिस्ताचें मन लाभलां. कोणाच्यान सर्वेस्पराचें मन समजोयत कोण तो ताका भूत सांगतलो. पूण आमकां जाल्यार क्रिस्ताचें मन लाभलां. देवाचें उदर हें सर्वेस्पराच्यो सगळ्योय वाटो नितीवान. सर्वेस्पराच्यो
सगळ्योय वाटो नेतेवा सोमी दयाळानी काकळदार सोसणी कायनानी प्रीती मोगान बरलो सोमेस्तांक सर्वेस्पर कितलो बरो सगळे आपले रचने थंय कांडवाळायेन बरलो सर्वेस्पराच्यो सगळ्योय वाटो नेतेवा सर्वेस्परा तुवें रचलाय ते सगळे तुजी स्तुती गातले तुझे भक्त तुका दिन वाजतले तुझे राजवटकायेची महिमा वागंतले आणि तुझी व्हड व्हड कृत्यां ते नांव वाडतले सर्वेस्पराच्यो सगळ्योय वाटो नेतेवा सर्वेस्पराच्यो सगळ्योय वाटो नेतेवा Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. ओडेक प्रवादी आमचे मध्ये उठला देव आपल्या परजेची भेट करूंक आयला Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुया. उपरांत जेजू कापरनाव नावाच्या गलिलियाच्या शहराक देवून गेलो. थंय तो साबताच्या दिसा तांकां शिकोवंक लागलो. तो अधिकार असलेल्या मनशा बरी उलयता ते पळोवन ताची शिकोवन आयकले सक्कड ताका विस्मीत जातले. त्या सिनेगोगांत देवसार लागलो एक मनीस आसलो. जेजूक पळयतच ताणें व्हडल्या ताळ्यान अशी बोब मारली, नजरेच्या जेजू तूं आमचे खोबरेक कित्याक आयलाय? आमकां नाश करूंक आयलाय मू? तूं कोण म्हूण हांव जाणा, तूं देवाचो बागेवन. पूण जेजून ताका बेस्तावन म्हळें, तोंड दाम आनी ह्या मनशा तावन भायर सर. तितल्यार देवसरान सोमेस्ता मुखार ताका धरणीर आड घालो आनी ताका कांयच बाधा करिनासतना ताचे तावन तो भायर गेलो. लोक सक्कड तटाक जालो की एकामेका लागीं उलोवन ते म्हणाले, कसली उतरां ही! अधिकारान आनी पदवेन देवसरांक तो फर्मायता आनी ते बायसन वेतात. जेजू विशांतली ही खबर भोंवतणीच्या प्रांतांनी गाजली. देवाचे उतार हे वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, आयच्या वांजेलाचेर आमी नदर घालता आसतना ते देवसरान वा देवसार लागिल्ल्या मनशान जेजूक म्हणलीं ती उतरां, तूं कोण म्हूण हांव जाणा, तूं देवाचो बागेवन. तूं कोण म्हूण हांव जाणा, तूं देवाचो बागेवंत. ह्या उतरांचेर थोडो वेळ आमी नियाळ करूंक आमी प्रयत्न करया. मोगाचेनो, आमचे थंय मनशां थंय दोन सैम आसात, एक बरें सैम आनी एक वायट वा खोटें सैम. आमचे थंय मस्त बरेंपण आसा, सक्कड न्ही, हर एका मनशा थंय मस्त बरेंपण आसा.
आनी तशेंच मनशांतय इल्लेशें उणेपण आसा, इल्लेशें अस्कतकाय, इल्लेशें उणेपण आसा. थोडे बडी हांवें पळयलां, दोग झगडटात म्हण चिंतया, दोगां मदें झगडें, आनी झगडें विपरीत जाताना थोडे बडी मनशां आसा, तूं कोण म्हूण म्हाका कळीत आसा, तूं कितें म्हूण म्हाका कळीत आसा, तोंड ना, तूं कोण. आनी अशें म्हणटा आसतना नेगेटीव, नकारात्मक त्या मनशा विशयान बरेंपण न्ही. तूं कोण म्हूण हांव जाणा म्हणटाना तूं खोटो, तूं तसो असो तें मतींत आसता, आनी म्हणजे तूं कोण म्हूण हांव जाणा. आनी तो वळो त्या व्यक्तीन आनी एका व्यक्तीक जबाब दिवन मनशा आसा, तूंय कोण म्हूण म्हाका कळीत आसा, तूंय कसो म्हणलें म्हाका कळीत आसा. आनी एकामेकाचें उणेपण, एकामेकाची अस्कतकाय, एकामेकाचें खोटेपण आमी उखोवन धरचें. तें इल्लेशें पूण सडीत मापान तें उखोवन धरचें. आनी बरेंपण आसलें मनशांतय तें नापायच जाता. आनी आमी म्हणचें तूं कोण म्हूण हांव जाणा, तूं कितें म्हूण हांव जाणा. मग अशें न्हू, आयच्या दिसा आयच्या वांजेलाचेर देव सरान जेजूक म्हळें तूं कोण म्हूण हांव जाणा. आतां हांगासर तूं कोण म्हूण हांव जाणा म्हणटा आसतना जेजू थंय बरेंपण मात्र, ताचें थंय वायटपण ना. जेजूची सकत अगणित ताची पदवी व्हरती, आनी हें देव सार जाणा आसलो. आमी मनशां अहंकारान गर्वान एकामेका म्हणूंक बरो तूं कोण म्हूण जाणा, तूं कितें म्हूण जाणा. हांगासर आयच्या वांजेलांत देव सार बियान खांपोवन म्हणल्या बरी जेजूक म्हणटा तूं कोण म्हूण हांव जाणा, तूं देवाचो भाग्यवंत. आनी त्या देखून मुंदरसून म्हणली ती उतरां, तूं आमच्या खोबरे कित्याक आयलाय, आमकां नाश करूंक आयलाय मू. देव सार भियेलो. जेजूची पदवी, जेजूची सकत तो जाणा जाल्लो, आनी ताच्या पदवे मुखार, ताच्या सक्ते मुखार म्हजी सकत कितेंच न्हय, म्हजी पदवी कितें न्हय म्हणून देव साराक समजालें. आनी त्या देखून जेजूक ताणें म्हणलीं उतरां. मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, आज आमच्याच जिविताचेर आज आमी नदर घालतना मोगाचें न्हू. देव सरान म्हळें तूं कोण म्हूण हांव जाणा, तूं देवाचो पूत भाग्यवंत. आज म्हाका आनी तुमकां आमच्या जेजूची, आमच्या देवाची वळख कितली आसा मोगाचें न्हू. आज हांव आनी तूं धैर्यान म्हज्या सोमयाक म्हणूंक शकता गे, सोमया तूं कोण म्हूण हांव जाणा, तूं देवाचो भाग्यवंत म्हणलें हें उसारूंक आज हांव आनी तूं शकतांगी मोगाचें न्हू. म्हजे थंय आनी तुजे थंय कसली जाणवाय आसा. आज आमचे थंय मोगाचें न्हू, आमचे भितर नदर घालतना थोडे बडी इल्लीची जाणवाय आसोंक बरो. कोणेंगी जेजू विशयांत सांगलें, खंय सर्गी जेजू विशयांत इल्लेशें वाचलें, खंय सर्गी इल्लें जेजू विशयांत आयकल्लें. आनी त्या देखून आमी म्हणूंक पुरो जेजू तूं कोण म्हूण हांव जाणा थोड्या मापान मोगाचें न्हू. पूण हांवें विचारचें आत्मीक तरान, म्हज्या जिविताच्या गूंड तरान आज हांव आनी तूं म्हणूंक शकता गे सोमया तूं कोण म्हूण हांव जाणा. तशें म्हळ्यार म्हज्या सोमयाक, म्हज्या देवाक हांवें अनुभव केला गे मोगाचें न्हू. म्हज्या भितर गुंडायेन म्हज्या देवाक हांवें अनुभव केला गे. म्हजो देव, म्हजो सोमी म्हाका लागशिल्ल्यान म्हज्या जिविताक लागता तसलो, म्हज्या जिविताक तोपता तसलो, म्हजें जिवीत सोलून व्हरता तसलो म्हणलें हांवें तें अनुभव करन त्या धैर्यान ह्या सवालाक हांव जबाब दिवंक शकता गे मोगाचें न्हू. त्या सेजारिया फिलिप्पीक प्रांताक जेजू पावलेल्या वेळार जेजून 2 सवालां विचारलीं. लोक म्हाका कोण म्हूण म्हणटा, पटापट जबाब दिली जावंक बरो. पूण जेजून वैयक्तीक सवाल विचारलें, पूण तुमी हांव कोण म्हूण म्हणटात. आनी तो वळो सिमोन पेद्रोनी जबाब दिली, तूं क्रिस्त देवाचो पूत. आतां सिमोन पेद्रोनी जेजूक लागशिल्ल्यान ताच्या गुंडायेन जेजूक अनुभव केल्लो, आनी त्या देखून धैर्यान जेजूक ती जबाब दिवंक तो सकलो मोगाचें न्हू. तर मोगाळ भावान आनी भयणीनो, आज ह्या पवित्र ताळाक आमी आयल्या मोगाचें न्हू. केवल आज ज्या पांगरतात अद्भुत हांगरच्या खातीर म्हण आमी धांवन येवचें नाका मोगाचें न्हू. पूण हांवें म्हणचें केन्ना म्हजो भावार्थ गूंड आसा, म्हजी पातयेनी गूंड आसा, म्हज्या जेजूक, म्हज्या सोमयाक हांव गुंडायेन वळखता, गुंडायेन हांव जाणा आसा.
तवळ म्हज्या जिवितांत आपापशेंत आज आपा अद्भुतां घडतात. मागिल्लें आमकां मेळटा. म्हज्या सोमयाची पदवी महिमा म्हज्या जिवितांत परजळटा परगट जाता मोगाचें न्हू. त्या लागून आमच्या देवाक आमच्या सोमयाक गुंडायेन आमी जाणा जावचें तें गरजेचें. एक देवसार इतल्या तरान जेजूक वळखूंक शकलो आनी सकाळ मुखार तूं कोण म्हूण हांव जाणा म्हणून सांगूंक शकलो जाल्यार आज हांवें मोगाच्या भावा आनी भयणी इतलीं वर्सां क्रिस्तांव जिवीत जियेल्ल्यांनी आज आमी 4 जाणां मुखार उबे रावन म्हजो सोमी म्हजो देव कोण म्हूण हांव जाणा म्हणूंक आमी धैर्यान सकानाका गी मोगाचें न्हू. आज तसलो अनुभव म्हजे थंय तुमचे थंय जाय मोगाचें न्हू. हें जालें जाल्यार आमचें जिवीत सार्थक मोगाचें न्हू. सांजूद तात देवाक आमी मान करता. सांजूद तात देवा मारिपात असर्यां अद्भुतां घडटा आमी म्हणटा. आतां सांजूद तात देव जेजूचो तो भाव जावंक बरो खाजीन भाव ताजे तो कुटुंबाचो लागशिलो आनी जेजू सांगता आसून जेजूची सकत अनुभव केल्लो जेजूची सकत अनुभव केल्लो मोगाचें न्हू. आनी त्या देखून आज तो बळान विनंती करूंक शकता कित्याक जेजू कोण जेजू कितें म्हूण तो जाणा. आनी त्या देखून आमी आमच्या पात्रोन सांता कडेन मागता आसतना तो सर्गीच्या राजांत आमचे खातीर देवा कडेन सोमया कडेन विनंती करता कित्याक देवाची सकत महिमा पदवी तो जाणा आनी ती सकत ताचे जिविता मारिपात ह्या संवसारांत परजळलेली मोगाचें न्हू. आनी त्या देखून आमी सांदूद तात देवा मारिपात मागचें कित्याक तो आमचे खातीर मागता. तो आमचे खातीर विनंती करता. तो देवाची सकत जेजूची पदवी तो जाणा आसा आनी त्या देखून आमकां बरें करून दोन दितलो म्हणून. मोगाचें न्हू ह्या दिसांनी हांव एक बूक वाचत आसा थ्रू द आयज ऑफ जीजस म्हणून. थ्रू द आयज ऑफ जीजस आनी तो 3 वॉल्यूमाचो बूक मोगाचें न्हू. आनी ह्या बुकाचेर वाचता आसतना इंग्लिशान आसा भोव अपूर्वेसो बूक जेजूचें जिवीत दिसपटें सोलून व्हेल्ली ती रीत आनी जेजूत ह्या बुकांत उलोवच्या बरी ती बरयल्ली मोगाचें न्हू उतरां अपूर्वायची. आनी हे जेजूचे सीस ताचे सांगाता आसले जेजू सांगता वेतेले समकातेले आनी तांकां जेजूचेर आसलो तो गूंड भावार्थ ती पातयेनी वो कितेंय करूंक शकता हाचे वरवीं कितेंय जाता म्हणलें ते पातयेनी. आनी त्या देखून तांच्या हातांत कितेंय नातलें जाल्यार कांगल जावना देदेस्पो जावना मोगाचें न्हू. जेजूचो पाटलाव करून गेले जेजू सांगाता दृढ ते रावले मोगाचें न्हू. आनी कोणूय एक पिडेस्त वा हुशार नातलो आसल्या वेळार जेजू लागीं वेतेले ते आनी विनंती करतले हाळे तो ती हुशार ना तूं पळय तांचे थंय तुजी पदवी दाखय तांचे थंय तुजी महिमा दाखय आनी अशी जेजू तावन पदवी महिमा वालतली तें ह्या बुकांत वाचूंक मेळटा. तर मोगाच्या भावान आनी भयणीनो हाजे पयले वासाप आमी आयकल्लें सांबावलान कोरिंथकारांक बरयल्या पत्रांतलें आमकां सांगता पवित्रोत्म देवाचो गूट जाणा आनी तो ताचे शिवाय हेर कोणूच देवाचो गूट गुंडायेन जाणा जावंक ना. आनी त्या देखून मोगाचें न्हू आमी देवाक सडीत जाणा जाय देवाचो गूट सडीत मापान आमी जाणा जाय जाल्यार आमकांची एक वाट आमकांची एक हातेर पवित्र आत्मा मोगाचें न्हू. आनी त्या देखून ह्या पवित्र आत्म्या कडेन आमी मागा जाय. देवाचे एक जानवाय सडीत मापान हांवें जोडूंक म्हाका उजवाड दी. देवाचे ते गूट सडीत मापान म्हाका समजूंक कृपा दी म्हणून आमी मागोंक जाय. जेजून कितें बसयलेलें पवित्रोत्म येतलो मजतदार येतलो आनी तो आयिल्ल्या वेळार जे कितें हांवें तुमकां सांगलां शिकयलां तें सगळें तुमकां उगडापें करतलो तुमकां समजयतलो. आनी त्या देखून वय मोगाच्या भावान आनी भयणीनो जेजून आमकां देवाची वळख दिल्या ताची वळख आमकां करून दिल्या मोगाचें न्हू. आनी आज ह्या देवाक सडीत गुंडायेन हांवें जाणा जायचें जाल्यार म्हज्या सक्तेन म्हज्या जानवायेन तें असाध्य मोगाचें न्हू. आनी त्या देखून हर एका दिसा हर एका घडये आमी पवित्र आत्म्याक उलो मारी जाय पवित्र आत्म्या कडेन आमी मागोंक जाय. आनी ह्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन आमच्या देवाक सडीत जाण जावंक आमचो भावार्थ घट करूंक आनी त्या भावार्थान बरोवन आमी 4 जाणां मुखार उबे रावन म्हज्या सोमयाक म्हज्या देवाक हांव जाणा आसा
म्हाका कळीत आसा तो देवाचो पूत तो म्हज्या जिवितांत सत्यवंत बळादीक प्रभावीत म्हणून आमी सांगूंक सका जाय. तर आज तसो जेजू ह्या मेजार आजार जाता मोगाचें ताका मोड न्हू आमकां दिता. त्या जेजूच्या जेवणांत आज आमी भागीदार जाताना त्या जेजूची वळख आमी जरिया मोगाचें त्या जेजूक सडीत गुंडायेन जाण जावंक आमी प्रयत्न करया मोगाचें आनी त्या बावर्तान आमी जियेवया आनी त्या बावर्ता मारिपात आमच्या जिवितांत असर्या अद्भुत आमी अनुभव करया. आमचें जिवीत सार्थक करया, आमचें जिवीत पवित्र करया. तिस करपा ह्या बलिदाना वेळी आमी मागून घेवया. आमीन. दिसशी बापा येता आपण आमचे करता स्वीकार तुमका परता बेसा तुझे माता सर्वेश पर तू आमचो रसनार सृष्टेसो बेटयता मुंडो गोवांचो गोड आमच्या वावराचो जेजूच्या पवित्र कुडीन बदलून जी जिवीत खाण जावं. उबे रावया. म्हज्या मोगाल भावान आनी भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदा देवा बापा मानतात असलें जावं दी म्हणून मागान. तुमच्या बलिदान आपल्या मनाक आनी नेमेक आमच्या नेक्या पवित्र सभेच्या आदवात सर्वेस्पर मानून घेव. प्रार्थुया. सर्वेस्परा घेवन धर्मदूता साजुदान आपणाक आपयलेल्या जेजूच्या मोगान बरोवन ताची सडवण परगडोवंक संतोषान आपलो जीव करचिलो आनी आपले रगत वारयलें. तिस सोडवून आमच्या काळाच्या मनशांक कळीत करूंक आमी तुका आतां भेटयता. त्या आमच्या सोडवणेच्या बलिदाना वरवीं आमकां उर्बा आनी बोल दे. क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो. तुमच्या सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवा दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारांनी ससनाच्या देवा सर काळी आनी सर्वांतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. वो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. तुजी सभा पवित्राची गुणां जावन ह्या संवसारांत सदां उरच्या आनी सर्गीची शिकोवन सगळ्या मनशां परगट करच्या. तुवें ती धर्मदूताच्या बुन्यादीर थीर आनी गट बांदून दवरल्याय. देखून आतां विश्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें किर्तन करता आनी सर्गीच्या सदाळबारा सांगाती संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र दरबारांचो सर्वेश परतो सगळ्यांनी संसार भरला तुझ्या वैभवा. पूण सगळी तुका जय जय. सर्वेश्वराचे नावी येता ताका जय. पूण सगळी तुका जय जय. बापा करोस तूं पवित्र तुमच सगळ्या पवित्रपणाची जर
तुझ्या पवित्र आत्म्या धरून इंदेनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमयान जेजो क्रिस्ताची कूड आनी रगन आपलेच कुशेन कश्ट मरान सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें वो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायान ही म्हजी कूड तुमचे बसो समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससणी कराराची येरगन पदकाचें बॉक्सांनी मेळच्या तुमचे बसोन आनी सुमेस्त मनशां बसो तें वारवतलें हे म्हज्या उगडासा करान. बावर्त सोगून परगचोया जेसू मेलो जेसू जीवन जाला जेसू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मोन्ना स्वानीपणा जीवनपणा स्वामी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगा सेवंतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगियन बापा पिटर पावल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुणा जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ती आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगती ह्या संवसाराक अंतलेल्या सुमेस्तांक मै पासान तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. औका मरिये देवाचे माय सांगाता बगेवन झुजे तिचो पती बगेवन दमदता सांजूदता देव आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी आनी त्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोमयान बापाक उलो मारूंक बापा लागीं मागोवंक शिकयलां. जेजून शिकयल्ल्या त्या अपूर्बायच्या मागण्या मारिपात बापाची मजत सकत काकूत मागोवन सांगात आमी मागया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताणेन पडोवन दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतलें आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गीचें बाग आनी आमच्या सुडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुदी सर पातकांतले सुटय आनी सर आकनांतलें विघ्नांतलें वायटांतलें पिडेशिड्यांतलें आनी स तरांच्या अवघडांतलें आमकां हरी एकल्याक येतो वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोमया जेजो क्रिस्ता तुज्या दमदोता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय
पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे देश घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे आमकां शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तो जी येता आनी राजवर चलयता ससनाच्या ससना आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सोम्याची शांती एकामेकांक वांचून घेवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळयात वो जेसू ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. यस जेसून ताच्या अगणित पदवेन देवसराक धांवडयलें वायट सक्तेंक पाडाव केल्लो वस्तू वो जेजू आमचे सांगत आसा. ताचें बोळ सकत आमचे सांगत आसा. आमी कित्याकी कोणायकी भियेसय म्हणना. तर आज ह्या सोम्याच्या जेवणाक आपयलां आमी सौभागी. सोम्याक तुजे भितर येवचें म्हाका भोवना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. ये म्हज्या काळजा स्वागत करता तुज्या येण्या राखून रावता. ये वेगी ये म्हूण लालेवन मागता. ये तूं सोम्या परता. ये म्हज्या काळजा स्वागत करता तुज्या येण्या राखून रावता. ये वेगी ये म्हूण लालेवन मागता. ये तूं सोम्या परता. तुझे घरी येऊन पावला कळसा धरून घडून रावला. तुझे घरी येऊन पावला कळसा धरून घडून रावला. रास्तू कर्या पिडारा निवास कर्मच्या घरा. निवास कर्मच्या घरा. प्रार्थुया. मोगाळ बापा बघेव जोत देवाच्या जैते वनमोन्ना पासून या नोवेनाच्या दिसा हो संस्कार आमी संभ्रमला. तांदूळ घेतल्या तुज्या पुताच्या महिमे कोडी रक्ता वरवीं तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकां बर आनी ताचे भाशेन मरा पर्यंत तुज्या मोगांत आनी सेवेन आमकां तीर करून दवर. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें. आमेन. समीस्त आमी बसया. मोगाचेनो परत एकटी सांजूद देवाक समर्पण केल्ल्या ह्या पवित्र थळाक तुमकां स्वागत म्हणटा. हरी एका मंगळारा सकाळीं 7:45 वरार तेस 8 वरार मीस नोवेन आनी सॅक्रमेंटाचें आराधन उपरांत 10 वरां तावन कुमसारां 10:15 वरार तेर्स 10:30 वरार मीस नोवेन आनी सॅक्रमेंटाचें आराधन उपरांत आयिल्ल्या सर यात्रिकांक जेवणाची वेवस्था आसा. स्टॉलाक भेट दिवन आत्मीक आनी भक्तीक वस्तू घेवयेत. गरजेक भरचे बूक स्टॉलांत आसात. डिवायन मेडिसीन गांठी दुखी गॅस्ट्रीक भुरग्या पिडे संबंदी वखदां ऑफिसांत तुमकां मेळटात. ती घेवन ताचो फायदो तुमी जोडयेत. मिसाची तेसवान दिवंक आसा जाल्यार दफ्तरांत दिवची.
कावन्सिलींग तशें इतर समस्यांक मार्गदर्शन गरज आसा जाल्यार हप्त्यामध्ये आनी आयच्या दिसाळी मेळोवंक तुमकां अवकाश आसा. पुणशेताच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचें दान आमी स्विकार करता. ऑफिसांत तें तुमी दिवचें. मंगळाराच्या जेवणाक स्पॉन्सर वा प्रयोजक रावंक तुमकां आमी आपोवणें दिता. सगळें स्पॉन्सर जायना तर तुमच्या कुशेचें दान आमी संतोशान स्विकार करता. तुमी दिल्या दाना वरवीं दनपारांचें जेवण तयार करूंक आमकां साध्य जाता. तेदून तुमच्या घरांनी काजारां जल्मदीस जुबल्यो कुमगार असलीं बरीं कार्यां आसतना ह्या पोंताळाचो उगडास दवरा. त्या लेकार जेवणाक आदार दिया. सर भक्तिकां तुमचे खातीर मागतलीं आनी आमी विशेश जावन ह्या नव्या वेळार आराधना वेळार तुमचे खातीर दानी खातीर आमी मागतले. मोगाचेनो ऑक्टोबर म्हयनो आमकां पुणशेताक एक विशेश म्हयनो जावन आसा. ऑक्टोबराच्या 6 तारखेर आयतार हांगासर भलायकी तपासणी शिबीर आनी रक्तदान शिबीर चलोवन व्हरतले. ऑक्टोबराच्या 11 तारखेर एक दीस शुक्रारा सगळो दीस हांगासर रेतीर मांडून हाडल्या. ऑक्टोबराच्या 12 तारखेर सांजे 6 तावन आयतारा फांत्यार 6 वरां पर्यंत नायट विजील हांगासर मांडून हाडल्या. ताजे उपरांत ऑक्टोबराच्या 19 तारखे जावन 19 तारखे जावन सांजूद तद्देवाच्या वार्षिक परबेक तयारी जावन 9 दिसांचे नोवेन प्रारंभ जाता. मोगाचेनो ऑक्टोबरच्या 20 तारखेर कोंप्रिसो आयतार 27 तारखेर हांगासर बेस्प अशें विविध संभ्रम आमी चलयतल्या. हे सक्कड संभ्रमांक तुमकां आमी मोगाचो मानाचो येवकार मागता. ऑक्टोबराच्या 22 तारखेर हांगासर सामुहीक काजारांची मांडावळ केल्या. 3 जोडी येदोळूस नांवां दिल्यात आनी कोणी हांगासर ह्या सामुहीक काजारा वेळार लग्न जावंक आशेता जाल्यार तुमची नांवां दफ्तरांत दाखल करचीं. तशेंच सामुहीक काजारांक हांगासर येवच्या त्या जोड्यांक आमी गरजेचो तांचो खर्च आसा त्या देखून एका जोड्या फाटल्यान लगभग 50,000 बरोबर बसता. पूण आमी दानी जावन प्रोशक जावन 30,000 रुपये एका जोड्याचें पोशक जावन कोणें घेवयेत त्या देखून तुमकां कोणायकी ह्या बऱ्या कामाक बऱ्या मनाक कुमो करूंक मन आसा जाल्यार आमच्या दफ्तराक वयचें थंयसर मेळचें. सडीत वेव्हार तुमकां आमी दितले. होमिओपॅथी आळवस मोडबिद्र कॉलेजींत हांव दाक्तर हांगासर आयल्यांत अभया आश्रय इस्कलाच्या बिल्डिंगांत थंयसर क्लासरुमांत ती आसात. कोणायकी होमिओपॅथीक मेडिसिनाची गरज आसा जाल्यार आतां नव्या वेळार आराधना वेळार येवशेत. तशेंच नंतर मागीर सगळें कार्य जाल्या उपरांत जेवण जाल्यार ताजे उपरांत ती थंयसर आसात. तुमी तांकां भेटचें. आयच्या दिसा जेवणाक दान दिल्लें. आविल डिक्सन डिसोजा मुक्का आयच्या दिसाचें चिकन तांणी दान दिलां. स्टॅनी डिसोजा निड्डोडी, जोसेफिंटो कटील, लिली डिसोजा मियार, विल्मा मनोहर सिक्वेरा पालाडका, मार्सेल डी अल्मेला मुक्का, मॅक्सन वास किरेम, थॉमस फेरावो बळुकुंजे, फ्रांसीस क्वाड्रस कुवेट, स्वीटी क्वाड्रस कुवेट. तशेंच देवादीन कार्मीन सांगतीसाच्या पहिल्या वर्साच्या उगडासाक 30 किलो तांदूळ स्टॅनी लिना सांगतीस वेलंगणी वडो दान दिला. हांवें नव्या वसलेल्या दानींनी सगळ्यांनी हांगासर मुखार येवचें. तुमच्या मानाची वात म्हजे हांव तुमी घेवची. आज जेवण तयार करतात आमचे खातीर सांजूद वाड्या घरां. आमी आतां दिबी घालया. सांजूद देवाच्या मनाक ह्या नोवेनांत वांटेली जावया. आमची मागणी तेसवा जे घेवन कितें ह्या पवित्र थाळार आज आमी आसा ह्या घडये सक्कड सांजूद देवा मारिपास सर्गींच्या आमच्या देवाक समर्पण आमी मागया. पात्रोन सांजूद देवा आमचे पासून विनंती कर. पात्रोन सांजूद देवा आमचे पासून विनंती कर. पात्रोन सांजूद देवा आमचे पासून विनंती कर.
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. भाव बहिणीनो, सर्गीन सोमसो मोगाळ बाप आमचे मागणे ऐकता. बघेव जोता देव सरकारान जेजूच्या जिवानपणाच्या महिमेत असून आमचे बसो विनंती करता. सांजू दुतात देवानी एर सांत बघ प्रत्येक जाण मोरी आमची सर्गींची माय आमचे मजतीन जेजू आमच्या एक मात्र मध्यस्थ मारी पात आम्ही सांगता मागिया. सुमियान जेजो क्रिस्ता तू आमचो मध्यस्थ आणि देवाच्या घराने सोवड भाव तुका आम्ही आमचे हे मागणे भेटयता. तुका आणि धर्मदत्त जो दुतात देवाक असलेल्या प्रत्येक इष्टागती आम्ही उगडास करता. बघेवन तात देवाच्या मोवाळ मोगाक आम्ही आमचे मागणे मेळयता. ये जेजो मनशाच्या कुटुंबात इतवे दाखोवच्या अपरमीत मोगा खातीर आम्ही तुका दिन वसता. तुझ्या कुर्साच्या मरणाक आमचे मागणे आम्ही लक्षिल्यान मेळयता. त्या बलिदाना वरवीं देवा बापाक निरंतरी होगलाप लाभता आणि समेस्त मुनी देवाक मानवता. जेजो आमच्या भावार्थ उद्देशी तू आता करोस आमच्या मध्ये आसाय म्हणून आम्ही सत म्हणता. तुझ्या पवित्र आत्म्यावर आमचे दही देवा स्वानी पेल्यासो करो मोग वाडय. आता आम्ही बघेन जुतात देवाच्या विनवणे तुझ्या मारी पादुबाचे गोजो आणि आत्रे तुझ्या दैविक कुशेप्रमाणे तू जारी करतलो म्हणून आम्ही बरो असता. ये जेजूच्या भोव पवित्र आणि उदार काळजा सर आमची पातयेनी आम्ही तुझे दही उबारता. तुका जाव महिमा मान आणि वगळाप सदा सर्वदा आमेन. सांजू दुतात देवाक मागणे. या संसारी जेजूचो सैर आणि धर्मद जावन येतलेल्या भगवन जो दुतात देवा या आमच्या मागण्याक तू आमचे सवय मेळ. जेजू सोडवंदार असो मोवाळ मोग तू जाणा जाल्लोय. ताच्या सोडवणेची सुवार्थ तुवें पयस असलेल्या लोकांक गजयली. क्रिस्ताच्या आणि मनशाकुळाच्या मोगान भरून तुवें रक्त साक्षाच्या मोरणाद्वारे सर्ग आपणायलोय. आणि अशें ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका आसलेलो इश्टगतीचो बांद तुवें स्थिर केलोय. बारीस कश्ट अडचणींनी सांबोवन निराशेच्या परिस्थितीन आसलेल्यांचो तूं केरेती शारोती जावन आसाय. तुजे मजतीचेर बरवसोनी म्हजी गरजान हांव तुज्या पूर्ण शेता पातयेनीन आयलां. सर आमी बसया. मोगाचेनो आज सभा जणांनी त्या सवांग दान दिल्ली आसा. वसताना तुमची त्या सवा मागणी आसा जाल्यार ह्या घडये तुमी मागा. आमी तुमचे खातीर विशेष तरान मागता. ना जाल्यार तुमच्या खालसा मनान कितें मागणी आसा ह्या घडये सर्व उबान तुमच्या गरजां खातीर तुमी मागा. 13 जाणांक बरी भलायकी फावो जावचे खातीर, 4 कुटुंबांतले समस्ये पर्याय जावचे खातीर, 9 जाणांक बरें काम मेळचे खातीर, दोगांचो बावळो आनी गांठीची दूख गूण जावचे खातीर, एकल्याचे घर बांदपाचें काम बऱ्यान जावचे खातीर, 4 जाणांची BP शुगर कोलेस्ट्रॉल उणें जावचे खातीर, 2 कुटुंबां एक जावन सांगाता रावचे खातीर, 3 जाणांचे रीण बेगीनच बारीक जावचे खातीर, 3 जाणांक हाती धरिल्लें सर योजना पंथा पावचे खातीर, 3 भुरग्यांचे देणे पावो जावचे खातीर, 3 शेळ आनी कोंकली गूण जावचे खातीर, 2 जाणांचे घर बऱ्यान विकून वयचे खातीर, 2 आमाल पिवणी सोडचे खातीर, एकल्याचे HBBS सीट मेळचे खातीर, 4 एलर्जी गूण जावचे खातीर, एकल्याचे RTC आनी आधार कार्डाचे समस्ये पर्याय जावचे खातीर, 3 बरी सैरीक भाव जावचे खातीर, एकल्याक गोमटी आनी शिरांची दूख गूण जावचे खातीर, 3 एंग्जायटी आनी डिप्रेशन गूण जावचे खातीर, 2 बिझनेस बऱ्या तरान चलचे खातीर, एकल्याच्या भुरग्यान हार्ट सोडून बरें उलोवचे खातीर, 2 गॅस्ट्रीक पिडा गूण जावचे खातीर, एकल्याचे एज्युकेशनल लॉ सँक्शन जावन फ्रांसाक वचून विजा मेळचे खातीर, 2 रातीची बरी न्हीद भरचे खातीर, 3 जाणांक UKची विजा मेळचे खातीर, एकल्याची बायोप्सी रिपोर्ट नॉर्मल जावचे खातीर, 2 जाणांक शिकोवंक बरी गिन्यान आनी मोत मेळचे खातीर, 2 कॅन्सर पिडा गूण जावचे खातीर, 2 काजाराचें कार्य बऱ्यान जावचे खातीर आनी 18 जाणांनी तांच्या प्रत्येक त्या सवां खातीर मागोवंक सांगलां. ह्या सर्व त्या सवां खातीर मागता आसतना एका भुरग्याक बरी भलायकी मेळचे खातीर, राती बरी न्हीद मेळचे खातीर, ताच्या काळजा मनांतलें सगळें पयस जावचे खातीर आमी मागया मोगाचें न्हू. तशेंच एका भावाचो गरजागो बऱ्या मोलाक विकून वचोंक ताका इमतीक समाधान बरेपण लाभचे खातीर मागया. एका कुटुंबाचो गरजागो जायते लापडे आसा ते सगळे इत्यार्थ जावन हो जागो बऱ्या मोलाक बऱ्या तरान विकून वचून सकड समस्या पर्याय जावचे खातीर मागोवंक सांगलां. ह्या सर्व त्या सवां खातीर मागता आसतना
आमची मागणी त्या सवा आमी समर्पण करुया वडा पातयेनीन बावार्थान आमी मागया मोगाच्यान कित्याक सांजूद ता देवताच्या विनंतेन मागलेलें असाध्य जालें साध्य जाता मोगाच्यान तर वडा पातयेनीन बावार्थान आमची सक्कडी त्या सवा मागणी ह्या घडी आमी उबान दिवया आनी आमी सांगाता मागया अरदान तुका सुमियान जेसो वंदन तुका सुमियान जेसो महिमा तुका सुमियान जेसो स्तुती तुका सुमियान जेसो नमन तुका सुमियान जेसो प्रणिपात तुका सुमियान जेसो ओगलाप तुका सुमियान जेसो हालेलुया 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 मोगळा जेसो वडा पातयेने बावार्थान आज ही मागणी तुझ्या पांयांतळी भाव भयणी समर्पण करता हर एकल्याच्या गरजांनी तो भाव सांजूद ता देव तुझो कुटुंबाचो तुझो सोयरो ताच्या मारी बाद आमी उबारची मागणी तू मानून घे आमच्या गरजांक तो भाव या भाव भयणीचे कश्ट हाळू कर ताची दुखा पोसो ताच्या कश्टा दुखांनी भाव तांचे समाज इत्याद तांकां आदार दी सांगात दी तुजी मजत पदवी यादी सांगासर वाळय दाखय आनी त्या मारी पात या भाव भयणीने तुजेर पातयेवन मागलेले तांकां मेळ्ळे म्हणल्या वडा बरोवशें हांगातान भायर वचो हांगातान वचो ताका कृपा दी आदार दी तुजो निरंतरी सांगात दी तुजी पदवी महिमा तांकां दाखय आशिर्वादांनी भर तांकां कुरपेदनांनी भर आनी तांकां बरेपण दी आमी तुज्या पदवेचेर महिमेचेर फात येता तुज्या सत्तेचेर आमी फात येता सुमियान जेसो तुका जावं मान होगळाप महिमा स्तुती आराधन आतां आनी सदां सर्वदा आमीन दिंबी घालया म्हज्या मतीर काळो कान्न म्हजो भावार्थ दंडळूंक पेसारच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरी तूं तुज्या अपोस्तली पदवेन पयस थावंडय ये वर्त्या सांता म्हज्या काळजाचे गुंडायतान हांव तुका उलो मारता आशा सांडल्ल्यांक बरो वस्त दिवचे खेरी देणे तुका देवान दिला म्हज्या जिणयेचे कांटे गुंटे म्हज्या काळजाचे कोर्सान हांव तुका भेटयता तुज्या मोवाळ माईपासी नांवां तेगे तूं म्हाका मोगान आदर्शन सुदारसून व्हर हांवें वडा पातयेनी तुजे कडेन मागलो उपकार म्हाका जोन दी अशें आमच्या सुमिया जेजूचे महिमे वंदना तुज्या मजतीन अदीक आनी अदीक परगटलेलें जावं आमीन एक घडी भर आमचे दोळे धांपिया सांजूद ता देवाच्या मजतीन ह्या पवित्र थळार जावचे जाल्लें बरेपण आमी वळखून घेवया आमकां विशेशतान जाल्लें बरेपण वळखून घेवया सांजूद ता देवा मरे जाल्ल्या सगळ्या बरेपणा खातीर ह्या पवित्र थळार वाळल्या त्या कुरपे देण्या खातीर देवाक आमी अर्गां दिवया देवाचो उपकार आठवया मोगाचे न्हू 10 जाणां बरी भलायकी फावो जाल्ल्या खातीर अर्गां दितात 5 जाणां बरें काम फावो जाल्ल्या खातीर दोगांचे पाय दुखून जाल्ल्या खातीर दोगांची सर्जरी बऱ्यान जाल्ल्या खातीर एकल्या कुटुंबांत आसले समस्या परिहार जाल्ल्या खातीर एकल्याचे हार्टाचे समस्या गूण जाल्ल्या खातीर 5 जाणांक एलर्जी गूण जाल्ल्या खातीर 15 जाणांक मागलो उपकार विशेश तरान मागल्ले मेळिल्ल्या खातीर गेले त्या मंगळार एका भुरग्या खातीर आमी मागल्ले मोगाचें 4 दिसांनीच ताचो थाप सगळो सोडून बरी भलायकी बरेपण ताका भुरग्याक लाभला ताच्या कुटुंबाच्यान विशेश तरान अर्गां दिवंक सांगल्यात देवाचो उपकार ती आठयतात हाचे सांगात 27 जाणां तांच्या जिवितांत जाल्ल्या बरेपणा खातीर ह्या पवित्र थळार येवन देवाक अर्गां दितात दिन वाजतात तर आमी तांच्या सांगात मेळया आमी देवान आमकां केल्ल्या पात्रोन सान्ना मारिपा जाल्ल्या बरेपणा खातीर अर्गां दिवन आमी सांगाता गावया हांव अर्गां दिता जेसू हांव अर्गां दिता जेसू हांव अर्गां दिता जेसू म्हज्या काळजां हांव अर्गां दिता जेसू हांव अर्गां दिता जेसू हांव अर्गां दिता जेसू काळजां मोगाळ भाव भयणीनो आमच्या पिडेस्त भावना बसो देवा लागीं आमी आतां विश्वासान मागया सर्वेस्वर आमकां वायटांतली आनी अनवरांतली निवार आयक आमचे प्रार्थना येसू सर्वेस्वरा पिडेस्त जाले आमच्या भाव भयणीचे कश्ट हाळो कर आयक आमचे प्रार्थना येसू सर्वेस्वरा पिडेस्तांची सेवा करच्याक समर्पित जाल्ल्या दाक्तेरांक नर्सांक आनी सिब्बंदी वर्गांक तूं पाव आयक आमचे प्रार्थना येसू सर्वेस्वरा सक्कड पिडेस्तांक ताळणी आनी वायटांतले पातकांतले निवार आयक आमचे प्रार्थना येसू सर्वेस्वरा तुज्या मनियारेनी हात दवरच्या पिडेस्तांक जिविताची भरती भलायकी आनी कुडी आत्म्याची गटाय दी आयक आमचे प्रार्थना येसू सर्गीच्या बापा आयचे दीस आमी आयकले आमच्या भाव भयणीचे सत्य संवाद जारी कर सांजूदाच्या भक्तिकाच्या जिणेंत आनी आशिल्लो संतोष आनी समाधान फावो कर आयक आमचे प्रार्थना येसू सर्गीच्या बाबा आमचे लागीं प्रत्येक मागणी विचारलेली जे त्या सवा आमी तुका समर्पण दिता तुजी कशी वयता ती सत्य संवाद तूं जारी कर म्हण आमी तुज्या लागीं मागता आयक आमचे प्रार्थना येसू मोगळा बापा गांवांत तशें परगांवांत पावो तें काम नासतना कश्टांचे आसा तुज्या भुरग्यांची काकूत कर
तांकां बरें काम फावो कर तांचे जिवीत नंदन कर म्हूण आमी मागता आयक आमचें प्रार्थना येशू म्या दयाळ बापा पावती जिनी सांगाती मेळा नासतना कश्टांचे आसा तुज्या आमच्या भावा भयणीचे तुजी दाय दाखय तांकां बरी जिनी सांगातीन मेळोन बऱ्या कुटुंबां जिवीत जिवोवचें देणे फावो कर म्हूण आमी मागता आयक आमचें प्रार्थना येशू म्या सर्वेस्परा भुरग्याचे देणे आशेतल्या सर काजारी जोण्याची बिरमत पाव तांच्या काजारी जिविताचे मोगाचें बळ भुरग्याचे देणे तांकां फावो कर तांचो संतोष सडय आनी वाडय म्हूण आमी मागता आयक आमचें प्रार्थना येशू म्या सर्वेस्परा संवसार भर आसच्या सर शिक्षकांचे तुजे आशिर्वाद आवत तांणी तेंच्या सेवेक 100 वांट्यांनी प्रतिबल दी तांकां भुरग्यांक तावन बरेपण लाभय आनी प्रत्येक जाण तांची सेवा करूंक भावार्थी संवसारी शिकाप दिवंक तांकां जाय आसली पवित्रतेची मजत गटाय लाभय म्हूण मागता आयक आमचें प्रार्थना येशू म्या मुरये पिडेस्तांचे भलायके तुजी भुरगीं तुजी मजत मागतात आमची मागणी आय नमारनिये काकुदीचे माये नमनमच्या जिवा आम्रदनी बरोशा तुका आमिलो मारता आमी पदसेवेची बाळकां या तुका च्या कोणांत आसता आस्कार उस्कार आसून आमी तुका आरुदान करता तो तूं आमचे शेकाये ते तुजे कावचे दोळे आमचेर परती आनी ह्या उपदेशा उपरांत तुजे उजे सदैव पॉल जेजू आमकां दाखय ये दाळे मगळे दुलोबी औंकारी मुरये भगवंती देवाची मामोत्सव विनाती कर क्रिस्ताच्या बसोण्याक आमी पावो जावच्या खातीर पिडेस्ता बसोत मागणे पिडेस्तांक त्रिएक देवाच्या मजतीक समर्पण करिया त्रिएक देवाची कृपा काकुल पदवी तांच्या जिवितान वाळून दी म्हणून मागता आसतना त्रिएक देवाक आमी मान करिया महिमा तुका सर पदवेदारा देवा आमच्या बापा कित्याक तुवें तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्त आमकां सोडवून दिवच्या धाडलोय महिमा तुका जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता कित्याक तूं आमच्या मनशा जैम घेवचें तितलो ल्हानवीक जालोय आनी सर आमची पिडा गुण करूंक तुवें कशी वेले महिमा तुका देव पवित्र आत्मे आमच्या बुजोवन धरा कित्याक तूं आमच्यो सर पिडा शिडा तुज्या बळादी पदवेन गुण करताय प्रार्थुया दयाळ बापा आत्म्याच्या संकश्टांनी आनी मतीच्या वा कुडीच्या पिडेनी कश्टांच्या तुज्या साकरा आनी साकारणीचे दाळ दीस घाल तुवें रसल्या नंगा नवो जीव दी जिवा बरीत कर अशें पातकांतली नितळ जावन पिडेशेन लेगून जावन बेगीन सदांनी भलायकी जोडच्या क्रिस्त आमच्या सोमयावर सोमयाचे नवी आमचो आधार ताणे रचला स्वर्ग आनी संवसार सर्वेस्व तुमचे सोवे आसो तुमच्या सवे आसो प्रार्थुया दयाळ सोमया भावार्थांच्या बुजोवन धरा तुजे मीठ मे नातलेले दाळ आमी मागता पिडे शिडेन कश्टांच्या तुज्या भुरग्यांक तांचे राखण बडवे सदां शांत समाधानान सांबाळून दीत एकामेका सोख सवजन आनी मनाभेद पयस करून एकामेका काळजांत जावन बसून जियोंक तांकां तूं आदार दी आपल्या कश्टा वरवीं सुदारून तुजे दयेन तांकां आपण बरी जाल्या म्हूण भोगून दी तूं दयाळ सोमी सदांच तांचे सांगत राव तांची आदली भलायकी तांकां पाटी मेळोवन दी आनी ती तुज्या पवित्र सभेन सदांच तुका अर्गान दिवं दे जो जियेता आनी राजभर चलयता ससनाच्या ससना सर्वेस्व देव बाब तुमकां आशिर्वाद दिवं आपल्या मुखामळाचो प्रकार तुमचेर फांगून तो तुमकां मैपाचान आनी काकोतीन वागो दोलो बाय तो तुमचेर आपली नदर घालून आनी आपली शांती तो तुमकां देव देवाचो एकलोच पूत जेजू क्रिस्त बापाच्या उजव्या वैभवान बसला आनी आपल्या बसोवणे प्रमाणे संवसारा पर्यंत आमचे सांगता आसा तो तुमचे सवय रावन तुमचे संरक्षण करूं तुमच्या मुखल्यान तो रावन तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तो राव आनी तुमची राखण करूं देवा पवित्र आत्म्यान जेजूच्या सिजां उजवाडान भरले तो तुमचे देहाचे सर वायट बसमून उडोव आनी तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान परजळीत करूं आनी सर पदवेदा देव बाप आनी पोत आनी पवित्र आत्मा आपला आशिर्वाद तुमचेर वतो आनी तुमचे सवय सदां आसो दिंबेर समीर रविया मुकलो वेळ आमी आराधनान करसून जो त्या देखून पवित्र साक्रामेंतांतल्या जेजूक आमच्या मदें आमी स्वागत करिया आराधना नमना आराधना नमना आराध्य गे अभिजात गे आराधना
आराधना नमना आराधना नमना आराधना नमना आराध्य गे अभिजात गे आराधना नमना आराधना नमना कुर्पेचो सागोरो करुणान सागरांनी आदे आमचो कुर्पेचो सागोर आमच्या मुखार आसा मोगाचें न्हू ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतान कुर्पा वालता आशिर्वाद वालता बरेपण वालता तर ह्या सुमयाचें हाजरपण ह्या घडये वळखताना सुमयाक आमी नमस्कार करया नमान करया त्या सुमयाक आमी आराधन करया स्तुती करया आमचें जिवीत त्या सुमयाच्या पांयां तळा ह्या घडये आमी समर्पण करया मोगाचें न्हू करुणा सागरानी नागी है करुणेय तोरलु नी बंदी है करुणा सागरानी नागी है करुणेय तोरलु नी बंदी है ओ देवा गुरुदेवा ओ देवा गुरुदेवा नमना नमना गुरु निनगे नमना नमना गुरु निनगे आराधना नमना आराधना नमना आराध्य गे अभिजात गे आराधना नमना आराधना नमना महिमेन भरलेलो सक्तेन भरलेलो कुर्पेन भरलेलो आयच्या दिसा ताची महिमा किती वर्ती आमी नियाळ केली म्हज्या आनी तुज्या जिविताक ताची महिमा वालता ताचो उजवाड वालता मोगाचें न्हू आमचें जिवीत ताच्या महिमेन उजवाडान प्रकाशीत जाता परजलता आमच्या महिमेचो कुंवर आमचे मुखार आसा आमचो सुमी जेजो क्रिस्त उजवाडाचो उजवाड संवसाराचो उजवाड आमचे मुखार आसा त्या सुमयाक आमी नमान करया आराधन करया स्तुती करया मोगाचें न्हू महिमा दीप्तियु नीनागी है दीप्तिಯ ಎಲ್ಲೆಡೆ ನೀ ಬೆಳಗುವೆ महिमा दीप्तियु नीनागी है दीप्तिಯ ಎಲ್ಲೆಡೆ ನೀ ಬೆಳಗುವೆ ओ देवा प्रभु देवा ओ देवा प्रभु देवा नमना नमना प्रभु निनगे नमना नमना प्रभु निनगे आराधना नमना आराधना नमना आराध्य गे अभिजात गे आराधना नमना
जिवितान परत तुझ्या हजरपण आमी बघून आसा आमचो देव पदवेन भरलेलो महिमेन भरलेलो संवसार असो करो उसवाड तो म्हणल्यार आमी वळखून घेता तुका आमी नामान करता आराधन करता स्तुती करता तुजे मुखार आमी सरपडता सोमिया ह्या दिसा तुजी पदवी महिमा आमच्या जिवितान वाळून दी सोमिया आमच्या जिवितान असले सगळे वायटपण बसपण वचून दी सोमिया आमच्या जिवितान बरेपण वाळून दी तुझ्या रक्तान तुझ्या कुर्साच्या बळान तुझ्या सक्तेन पदवेन आमकां धुवन नितळ कर सोमिया तुजी पदवी आमच्या कुडींत आमच्या जिवितान वाळून दी सोमिया आमकां हरी एकल्या दे तुजी महिमा परचोळी सोमिया आपोर सोमिया तुका आमकां हरी एकल्यागे आपोर तुजो स्पर्श आमकां हरी एकल्यागे दी सोमिया ह्या आराधना वेळार आमचे संगत रावून सोमिया तुजी महिमा पदवी आमकां भोगूंक फावो कर सोमिया आमचे संगत राव सोमिया आमचे संगत राव सोमिया आमचे जिवीत चलोवन वच सोमिया सोमिया तुका जावं नमान तुका जावं महिमा आराधना स्तुती आतां आनी सदां सर्वदा आमेन प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सगळ्या आमी बसया मोगाचें आमचे दोनी दोळे दांपिया आमचो हात एक घडीभर आमच्या हृदयाचेर आमी दवरया मोगाचें सोमिया मुखार आम आसा आमकां हरी एकल्यागे तो पळयता आमकां हरी एकल्यागे तो वळखता मोगाचें न्हू आमच्या नांवान तो आमकां उलो मारता आमकांत ताच्या पांयान तळाडया समर्पण करया विविध जाग्यातावन आमी आयल्या उपकारी मनान आमी आयल्या जावंक पुरो दुखेस्त काळजान आमी आयल्या जावंक पुरो विविध बगणांनी भरलेलें काळीज घेवन आमी हांगासर आयल्या जावंक पुरो हांगासर आयिल्ल्या वेळार समाधान तृप्ती दादोसपण भोगता म्हणल्यार त्या बगणांनी आयल्या जावंक पुरो मोगाचें न्हू कितेंय जावं आमकांच संपूर्ण तरान ह्या घडये सोमियाच्या पांयान तळा समर्पण करया सक्रामेंतांतलो जेजू तो जिवो आनी खरो हाचे की वर्तें समाधान दादोसपण भलायकी बरेपण दिवचो जागो सुवात दुसरी ना सक्रामेंता मुखार बसून मागचें ताचे की व्हड भाग दुसरें ना त्या लागून ह्या घडये तेच सक्रामेंतांतल्या जिव्या देवा मुखार सोमिया मुखार आमी आसा एक घडीभर आमचे काळजां मना उक्तें करया मौनपणी त्या जेजू कडेन एक घडी आमी उलोवया जें कितें बगना काळजां मनांत आसात तें घेवन आज ह्या पवित्र थळार आमी आसा जें कितें दूख बेजाराई आसा खंत हुस्को आसा तें घेवन ह्या पवित्र थळाक आयल्या सगळें सोमियाच्या पांयान तळा ह्या घडये समर्पण करया आमी गेल्ल्या वावरांत बिजनेसांत चलवाल्या पडल्या त्या बगणांनी हांगासर आसा तेंय सोमियाच्या पांयान तळा समर्पण करया काम ना हातांत पयशे नात अर्थीक तरान कश्टाता कितें करचें समजना ती खंत आसा म्हज्या काळजांत सोमिया मुखार आसा सोमियाक समर्पण करया म्हजी म्हणली कोणी नात म्हाका समजोवची कोणी नात म्हजे लागीं उलोवची कोणी नात म्हणल्या बगणांनी आसा ती बगणां सोमियाक सांगया सोमी म्हणटा हांव आसा हांव उलयतां तूं म्हजो तूं म्हजें सोमी म्हणटा तर एक घडी आमी मौन बसया मोगाचें न्हू आमची पिडा शिडा कश्ट दूख घेवन आयल्या सगळें ताच्या पांयान तळा समर्पण करया एक घडी मौनपणी आमी मागया Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगाचें आयच्या वांजेलांत आमी आयकल्लें नजरेच्या जेजू तूं म्हज्या खोबरेक कित्याक आयलाय तूं कोण म्हूण हांव जाणा
तूं देवाचो भाग्यवंत तो देवसार जेजू भाग्यवंत देवाचो जन तो देव म्हूण जण आसलो तो भियेल्लो आनी त्या देखून ताणें म्हणलें तूं आमच्या कोबरेक कित्याक आयलाय आमच्या म्हणटाना तो एकलो देवसार न्ही जावंक बरो पंगडत आसलो ताचे सांगाता त्या देखून तो म्हणटा आमच्या कोबरेक कित्याक आयलाय केदो व्हडलो पंगड जाल्यार सोमयाच्या सक्ते मुखार खंयची सकत रावना मोगाच्यान त्या देखून कदाळय धैर्यान सांगचें सोमयाचेर पाती येताय सोमयाचेर विश्वास आसा ह्या सोमयाच्या सक्ते मुखार बोळा मुखार पदवे मुखार खेदी वर्ती सकत जाल्यार खेदी वर्ती सकत जाल्यार सोमयाच्या मुखार रावना मोगाच्यान कित्याक देवाचो भाग्यवंत तो खरो देव मोगाच्यान त्या देवा मुखार आमी हांगासर बसून आसा मोगाच्यान जर तर एक सैतान देवसार थाका जावन आसलो तर आमी देवाचीं भुरगीं आमी पवित्र स्नाना मारिपात देवाची भुरगीं जाल्लीं क्रिस्ताक नेसल्लीं आमी तर म्हजो आनी तुजो भावार्थ कितलो घट आसनाका तर हांवें आनी तुवें ह्या म्हज्या सोमयाक कितल्या चड मापान जाणा जायचें की नाका हें आमींत विचारी जाय मोगाच्यान एक वायट सकत समेत देवाक जाणा आसली तूं देवाचो भाग्यवन म्हूण वळखता जाल्यार हांव आनी तूं पवित्र स्नान घेतलीं देवाचीं भुरगीं जेजू क्रिस्ताक नेसल्लीं आमी कितल्या चड मापान हांव म्हज्या दणयाक म्हज्याक सोमयाक जाण आसा म्हणून आमी सकानाका गी वय मोगाच्या भावान आनी भयणीनो त्या देखून ह्या घडये ह्या काळजांत हांव ताका आमी उलो मारया म्हज्या सोमया म्हज्या दणया तूं देवाचो भाग्यवन म्हणून हांव पात येता वळखून घेता म्हणून आमी ताका सांगया मोगाच्यान माथेवाचो वांजेल अध्याय 14 वाक्या 20 आनी 2 वाचलें जाल्यार जेजू उदकाचेर चलता आपोस्तलांक लागीं येता आनी लागीं येताना तांणी जेजूक पळोवच्या बदलाक मेल्लें पळयलें मेल्लें देखलें आनी त्या देखून ते भियेले मेल्लें आयलें आमी थोडे फावटी जावंक पुरो जेजूचेर पातये नासतना जेजूच्या सक्तेचेर पातये नासतना वायट सक्तेचेर पातयेवन मेल्ले आयले वा मेल्लीं वा ती सकत आयली ही सकत आयली आमच्या जिवितान मुळान जावंक बरो पूण जेजू तवळ आपोस्तलांक कितें म्हणटा भिये नाकात हांव सुतो भिये नाकात हांव सुतो आनी तवळ पेद्रो इल्लोसो उळवळो आनी त्या देखून तक्षणा पेद्रो काले म्हणटा सोमया तुंतू जाल्यार म्हाका येवंक सांग जेजू म्हणटा ये आनी पेद्रो उदकाचेर चलोवंक लागलो आनी उदकाचेर चलतना जेजूक पळोवच्या बदलाक सकयल पळयता आनी बुडोवंक लागलो बुडतना बोबो मारता सोमया म्हाका बाचाव कर आनी जेजून म्हणलें उण्या भावार्थाच्या न्हू कितें आदुबावलोय आनी ताच्या उपरांत जेजू दोनीचेर आयलो सिसा सांगाता बसलो आनी थवळ सगळे सीस ताच्या पांयांक पडतात आनी तांणी पांयांक पडोवन वाक्य मूर कितें म्हणटा तवळ दोनी आसलेले जेजूच्या पांयांक पडोवन म्हणाले निजायकी देवाचो पूत निजायकी देवाचो पूत मोगाच्यानो आमी मेल्लें देखचें नाका वायटाचेर पातयेवन रावचें नाका खोट्या संगतीचेर पळोवन रावचें नाका आमच्या देवाक आमी पळोवया देवाची सकत आमी पळोवया देवाच्या सक्तेचेर आमी पातयेनी दवरया विश्वास दवरया मोगाच्यानो तवळ आमी म्हणूंक शकतले हांव नीज जावन तो देवाचो क्रिस्त जेजू क्रिस्त देवाचो पूत म्हणलें आमी धैर्यान सगळोंक आमी सांगूंक शकतले मोगाच्यानो आमच्या जिवितांत तें सगळें साध्य जातलें मोगाच्यानो हें आमच्या जिवितांत घडतलें मोगाच्यानो एक घडीभर आमी दोळे धांपया मोगाच्यानो आमचे दोनी हात परत एक बडी आमच्या हृदयाचेर आमी दवरया आमच्या काळजाच्या गुंडायक एक घडी या आनी आमच्या काळजांत हांव जेजूक म्हणया तूं देवाचो भाग्यवंत निजायकी देवाचो पूत तूं निजायकी तूं देवाचो देव खरो देव म्हूण आमच्या काळजांत हांव ते जेजूक आमी सांगया मोगाचें न्हू आमच्या जिविताका ह्या घडी आमी समर्पण करया ताचेर आमी पातयेवया आमचो भावार्थ घट करया मोगाचें न्हू उण्या भावार्थाची आमी जावची नाका थीर भावार्थाची आमी जावया आमचो भावार्थ घट करया
तुमची जबाब आमी तुका आराधन करता आमी तुका आराधन करता जेजू देवाच्या भाग्यवंता आमी तुका आराधन करता जेजू देवाच्या पुता आमी तुका आराधन करता जेजू जिव्या देवाच्या पुता आमी तुका आराधन करता जेजू मुनी जाल्ल्या सुडवंदरा आमी तुका आराधन करता जेजू दाविदाच्या पुता आमी तुका आराधन करता जेजू मनशा कुळाच्या सुडवंदरा आमी तुका आराधन करता जेजू मनशा कुळाच्या रक्षका आमी तुका आराधन करता जेजू आमच्या मोगाळ इष्टा आमी तुका आराधन करता जेजू देवाच्या मोगाच्या प्रतिरूपा आमी तुका आराधन करता जेजू आमकां आमची जतन करच्या सांबाळणारा आमी तुका आराधन करता जेजू आमची काकुलच्या काकुलदारा आमी तुका आराधन करता जेजू आमची पातकां बोगसूंच्या बोगसणेच्या दातारा आमी तुका आराधन करता जेजू पिडेस्तांक गुण करच्या दैवीक वैजा आमी तुका आराधन करता जेजू वारे वादळ थंड करच्या सत्तेवंता आमी तुका आराधन करता जेजू वाईट संगतेक नाश करच्या दैवीक सत्ये आमी तुका आराधन करता जेजू आमचो मोग करच्या मोग करणारा आमी तुका आराधन करता जेजू आमचे खातीर जीव दिल्ल्या जिविताच्या दातारा आमी तुका आराधन करता जेजू आमच्या सांगाता रावच्या आमच्या सांगात्या आमी तुका आराधन करता मोगाळ भवन आनी भयणीनो जेजू आमचो जेजू आमचो जेजू आमच्या सांगाता तेगून कीर्तन 40:7 वाक्य 7 म्हणटा देव सगळे पृथ्वेचो राय कीर्तनांनी ताची स्तुती गाया देव सगळ्या पृथ्वेचो राय कीर्तनांनी ताची स्तुती गाया तर आमी सगळ्यां उबे रावया आमच्या सुमयाची आमच्या दनियाची स्तुती कन आराधन कन ही गीत आमी गावया आराधन तुका जेजू म्हज्या सर पडता तुज्या पायांतळा आराधन तुका जेजू म्हज्या सर पडता तुज्या पायांतळा जावं स्तुती तुका जावं फोगळाप तुका हर एक दीस सोमया वंदिता तुका जावं स्तुती तुका जावं फोगळाप तुका हर एक दीस सोम्या वर्णिता तुका हालेलुया 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 जेजू तुझे पदवी दाखय या घडये प्रत्येक जण हांगासर आसल्या भाव भयणीक प्रत्येक जण कश्टांत आसल्या दुखांत आसल्या हांगासर आसल्या विविध पिडा आनी वळवळतल्या सोमिया या घडये आपड सोमिया आपड
Apostles, touch, Lord Jesus. Bless them, Lord Jesus. Heal them, Lord Jesus. May your mighty power flow, Jesus. Touch them, Lord Jesus. Touch them, Lord Jesus. Heal them, Lord Jesus. Heal them, Lord Jesus. Apor समया तुझे पृथ्वी वाळून दे समया तुझी महिमा वाळून दे याकडे apor समया touch them, Lord Jesus. Touch them, Lord Jesus. किती वाईट सकत आता समया याकडे पोहोचता नाही समया कोणाही वाईट सकत ते गुलाम झाले समया त्या वाईटपणाचा सुटका दी समया सुटका दी समया anoint them, Lord Jesus. Anoint them, Lord Jesus. May your mighty power flow, Jesus. Touch them, Lord Jesus. Touch them, Lord Jesus. Apor समया Jesus. Thank you, Lord Jesus. Praise you, Lord Jesus. Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 Sakra mi bosya magajano. Magajano. Mustuzana angasir dangbro wa magna vela mustuna magong betar. मागोंग आयिल्ल्या वेळार आमी एक करचें क्रुसिफिक्स तांच्या माथ्यार दवरची आनी जेजूच्या नांवान मागचें मोगाचें न्हू कित्याक जेजूचें नांव तें सत्यवंत देवाचें जेजूचें नांव तें बळवंत जेजूचें नांव तें अधिकाराचें मोगाचें न्हू केन्ना जेजूच्या नांवान आमी हात दवरता जेजूच्या नांवान आमी मागता आनी तो वळो जायती सुडका सोडवून वालता बरेंपण वालता मोगाचें तें हांव अगणीत तरान पाती येता आनी त्या देखून गदाळे हात दवरून मागता आसतना जेजूच्या नांवान ते क्रुसिफिक्स दवरून मागचें मोगाचें कित्याक आयच्या वांजेलाचेर परत आमी नदर घालतना आयच्या वांजेलाचें उतरां निमाणें उतर आमी आयकलें कितें कसलीं उतरां हीं अधिकारान आनी पदवेन देव सरांक तो फरमायता आनी ते भायर सरतात अधिकारान आनी पदवेन देव सरांक तो फरमायता आनी ते भायर सरतात त्या देखून जेजू थंय ती अगणित पदवी आसली मोगाचें न्हू आनी आज केन्ना जेजूच्या नांवान आमी हात दवरता जेजूच्या नांवाक आमी उलो मागता जेजूच्या नांवान आमी मागता मोगाचें न्हू त्या दाळा तेंत करता वायट आसल्यो वायट शक्ती आसल्यो पळोवन धांवतात भलायकी मेळटा बरेंपण वालता मोगाचें न्हू त्या देखून आमी जेजूचें नांव उलो करी जाय जेजूच्या नांवान आमी मागा जाय जेजूचें नांव सदैव जावं म्हणून आमी आशे जाय मोगाचें न्हू प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. धर्मदूतांचे कृत्य पुस्तक अध्याय 3 वाक्य 1 तावन वाचतना तो थोंटो थंय भीक मागतलो त्या दारवट्या लागीं हरी एकल्या लागीं आनी एक दीस जुवांव आनी पेद्रो देवाळाक वेताना त्या दोनपारांच्या वेळार हो भीक मागून आसलो आनी जुवांव आनी पेद्रो कितें म्हणटात म्हाका आमकांच पळय आतां तितलें सांगलेंच ताणें चिंतलें हे पयशे दितात आनी काले वस्तू दितात की कालें चिंतलें कोण ना आनी तो तांकांत पळोवंक लागलो आनी तो वळो पेद्रो वाक्य 6 कितें म्हणटा रुपे आनी भांगार म्हजे लागीं ना पूण जे कितें म्हजे लागीं आसा तें हांव तुका दितां नजरेच्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान उठ आनी चल नजरेच्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान उठ आनी चल आनी तक्षणां तो उठलो आनी चल्लो त्या देखून मोगाचें न्हू जेजूचें नांव कितलें सत्यवंत जेजूचें नांव कितलें प्रभावीत जेजूचें नांव कितलें बळवंत मोगाचें न्हू हें आमी मागोवंक जाय हांव हर एका बुधवारा दुसरें मीस ना जाल्यार हांवें हर एका बुधवारा भेटयतना जेजूच्या नांवाचें मीस भेटोवचें आमकां मिसाच्या त्या ग्रंथांत जेजूच्या नांवाचें एक मीस आसा ते जेजूच्या नांवाचें मीस ते सत्यवंत मागतना त्या दिसा बळवंतरान फातयोन भेटोवचें तें मीस जेजूची नांवाची सकत वाळा जाय जेजूच्या नांवाची पदवी महिमा ती वाळा जाय म्हणल्या खातीर पावलान फिलिपी घरां बरयलें पत्र अध्याय 2 वाक्य 9 तावन 11 आमी वाचता देखून देवान ताका अति वंश उबारलो आनी सर्व नांवां प्रास वर्तें नांव ताका दिलें अशें ताणें कुशी वेली भागवा जाय म्हूण ह्या नांवाक हर एक दिंबी सर्गी संवसारी आनी पाताळी आनी परगटी जाय म्हूण हर एका जिबेन देवा बापाच्या महिमेक जेजू क्रिस्त म्हूण सोमी तें नांव हर एका जिबेन सर्गार संवसारान आनी पाताळान हर एका जिबेन परगटी जाय जाल्लें एक नांव जेजू
जेजू क्रिस्त सोमी म्हणून तें परगटी जंय मोगाचें न्हू त्या नांवा शिवाय आमकां दुसरें नांव ना कित्याक त्या नांवांत पदवी आसा त्या नांवांत अधिकार आसा त्या नांवांत महिमा आसा मोगाचें न्हू प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. धर्मदूताचे कृत्य पुस्तक अध्याय 4 वाक्य 12 म्हणटा जेजूच्या नांवा शिवाय आमकां सोडवून दिवंक शकतात असलें दुसरें नांव आख्या संवसारांत देवान मनशांक दिल्लें ना त्या नांवांत सोडवून आटापण आसा त्या नांवा शिवाय दुसरें नांव आमकां बाचावी सोडवून दितात असलें नांव ह्या संवसारांत दुसरें ना मोगाचें न्हू त्या देखून किर्तन 37 वाक्य 7 म्हणटा सर्वेस्पर आमकां शांत राव आनी ताचेर बरवसो दवर त्या नांवा मुखार शांत राव आनी त्या नांवा कडेन बरवसो दवर आनी माग मोगाचें न्हू तर आज त्या नांवाचेर आमी विश्वास दवरया त्या सोमयाचेर आमी पातयेनी दवरया त्या जेजूचेर आमी पातयेनी दवरया विश्वास दवरया इसाया प्रवादी वाक्य 72 वाक्य 9 म्हणटा सर्वेस्पराचेर सदांच विश्वास दवरा कित्याक सर्वेस्पर एक सस्नीक काडाप ही उतरां एक घडी सांगाता म्हणया सर्वेस्पराचेर सदांच विश्वास दवरा सदांच विश्वास दवरा कित्याक सर्वेस्पर एक सस्नीक काडाप एक सस्नीक खडाप सर्वेस्पराचेर सदांच विश्वास दवरा कित्याक सर्वेस्पर एक सस्नीक काडाप मोगाचें न्हू तर ह्या जेजूचेर पातयेनी दवरया ह्या जेजूच्या नांवाचेर आमी पातयेनी दवरया ह्या जेजूच्या नांवाची सकत महिमा अनुभव करया आनी ह्या नांवाक आराधन कर स्तुती कर ह्या नांवाची पदवी महिमा अनुभव कर हें गीत आमी गावया मोगाचें न्हू आनी ह्या घडये ह्या नांवाक आमी उलो मारया आमच्या काळजांत धांवन ही उतरां गायतना जेजू 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 म्हणून आमी उलो मारया हें नांव पवित्र सुडका सोडवून दितात आसलें ह्या नांवा मुखार खंयची वायट सकत रावना मोगाचें न्हू ह्या नांवांत आसा पदवी महिमा आमी क्रिस्तांवां क्रिस्ताचें नांव जोडलेलीं त्या देखून ह्या नांवाक आमी उलो मान मागया जेजू तुजें नांव म्हज्या वंटांचेर जेजू तुजें नांव मेटांचेर जेजू तुजें नांव सकाळी सांजेर जेजू सदांच म्हजें थंय जेजू तुजें नांव म्हज्या वंटांचेर जेजू तुजें नांव मेटांचेर जेजू तुजें नांव सकाळी सांजेर जेजू सदांच म्हजें थंय जेजू तुजें नांव उडता बसताना जेजू तुजें नांव खाता जेवताना जेजू तुजें नांव विशेव घेताना जेजू सदांच म्हजें थंय जेजू तुजें नांव म्हज्या कामांनी जेजू तुजें नांव म्हज्या कश्टांनी जेजू तुजें नांव सुखा दुखांनी जेजू सदांच म्हजें थंय जेजू तुजें नांव म्हज्या एकसुरपणां जेजू तुजें नांव म्हज्या दुर्बळकायेन जेजू तुजें नांव ससांडून घालतना जेजू सदांच म्हजें थंय जेजू तुजें नांव म्हज्या भगनांनी जेजू तुजें नांव म्हज्या व्हडण्यानी जेजू तुजें नांव म्हज्या ताळण्यांनी जेजू सदांच म्हजें थंय जेजू तुजें नांव म्हज्या भुरग्यापणार जेजू तुजें नांव म्हज्या जाणट्यापणार जेजू तुजें नांव म्हज्या उतरायेर जेजू सदांच म्हजें थंय
हालेलुया 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 जेजू आमच्या जिविताच्या हर एका घडये उठताना बसताना आमचो वावर करताना तुझ्या नावाक उलो मारूंक तुझ्या नावाची पदवी महिमा बघूंक आमकां शिकय जेजू आमकां कृपा दी जेजू आमचे संगत राव जेजू थँक यू लॉर्ड जीसस प्रेज यू लॉर्ड जीसस थँक यू लॉर्ड जीसस प्रेज यू लॉर्ड जीसस प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 मग जेन्ना थोड्या दिसा आदी एक दादलो म्हजे लागीं येवन अशें उलयतना म्हणालो पद म्हज्या जिवितांत म्हाका कोणें माट मंत्रां म्हाका कितें कोणें वायट केल्लें हांवें मागलें जेजून म्हजें मागणें आयकुना देखून हांव खंय एका व्यक्ती लागीं गेलो बोटास गेलो हांगा गेलो थंय गेलो मस्त संगती सांगूंक लागलो म्हाका राग येयलो हांवें ताका सांगलें दोनीचेर पांय दवरल्यार तूं बुडताय एका दोनीचेर पांय दवर आनी तो वळू तुका बादशावी मेळटली सुडकां मेळटली सोडवण मेळटली मग अशें न्हू आमच्या जिवितांत थोडे फावटी आमी दुबावता आमच्या देवाच्या सक्तीचेर आमी दुबाव करता आमच्या जमियाच्या नांवाचेर आमी दुबाव करता आनी त्या देखून मागलें खायलें बरेंपण मेळना थंय हांगा धांवता हांगा थंय गेलें हांव आनी ताणें वायट काडलें हाणें वायट काडलें आमी समाधान संतोश भोगता ना मगचें न्हू पूण नीज सकत कृपा आसची अगणित पदवी आसची सोम्या कडेन आनी ह्या सोम्या मुखार खंयची सकत रावना मोगाचें न्हू आमचो भावार्थ दंडोळसो न्हय आमचो भावार्थ तो तीर आसा जाय मोगाचें जर तर आमचो भावार्थ दंडलता जेजू न्हू त्या सिसांक म्हणलें उतरां उण्या भावार्थाचें न्हू आमकां जेजू म्हणटलो उण्या भावार्थाचें न्हू तुका पातयेनी ना बरवसो ना म्हणलें जेजू आमकां सांगतलो मोगाचें तारीकून आमी जेजूच्या उतरांचेर पातयेनी दवरचे जेजूच्या सक्तेचेर आमी पातयेनी दवरचे जाय माथ्येव वाचोवांचेर अध्याय 5 वाक्य 18 म्हणटा सतच हांव तुमकां सांगता आकाश आनी भुमी सरा पर्यान घडचें आसा तें घडल्या शिवाय नियमशास्त्रांतले एकत एक अक्षर वा ती पुसून वेसोना प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 मगचनो ह्या उतरांचेर पातयेनी दवरा आकाश आनी भुमी सरासर देवान केल्ली बसवणी एकत एक पूर्ण जायनासतना वसना मोगाच्यान आमचो देव आमचे सांगाता आमच्या देवाची सकत अगणित ताची पदवी महिमा वर्ती मोगाच्यान तरी करून देवाचेर पातयेनी दवरा विश्वास दवरा पवित्र पुस्तक आमकां तें सांगता मोगाच्यान आमच्या देवान केल्ल्यो बसवण्यो हर एक आमच्या जिवितांत पूर्ण जातात आनी बरेंपण मेळटा मोगाच्यान आमी थोड्यांक धैर्यान सांगल्लें आसा काल न्ही एक तरणाटो आयिल्लो तेजें काजारी जिवीत मोडलें काजारी जिवितांत थोडे समस्या आसले आनी तो वळू तो म्हजे कडेन आयिल्ल्या वेळार ताका मस्त बेजाराय पदर म्हजें भांगर ताचे कडेन आसा म्हजे वस्तू ताचे कडेन आसा तें दिना म्हणटा हांवें सांगलें तें सोड ताका लबदोन रावनाका आशेवन रावनाका तुजें भांगर आसा जाल्यार सोड तुका कितें जाय तुका समाधान जाय तुका बरेंपण जाय तुका तृप्ती जाय न्ही देव तुका आनी एका वाटेन दितलो समाधान राव कितें आसा आसूं दी बरें नित्या जावन दी मुग्धो दी म्हळें आनी तो पातयेनीन गेल्लो म्हणालो पद तुमच्या उतराचेर पातयेन हांव गेल्लो तो परगांवांत काम करतलो पयलें मागीर गांवांत आसतलो परगांवांत काम केल्ल्या वेळार ताच्या कंपनीन ताका सांबाळ दिवं नातलो म्हाका दिसता ताका 2 लाख भर दिवंक आसले कंपनी जावन पूण केन्ना हांवें सांगल्ल्या त्या उतरांचेर पातयेन तो गेल्लो आनी थोड्याच दिसांनी त्या कंपनी जावन तुमी पातयेता ना ना तो पातयेता ताणें सांगलें त्या कंपनी जावन लगभग 2000 दिनार बायले पयशे 2000 दिनार हांगासर लगभग 5 लाख रुपये आनी तो काल उलयताना परतून तेंत म्हणालो फादर तुमी सांगलें देव दिता देवाचेर पातयेन दवरा म्हूण देवान म्हाका दादोशी मापान दिल्लें फादर
भरपूर तरान म्हाका दिलां आनी त्या देखून मोगाच्यान सांगचें देवाच्या सक्तेचे दुबावचे न्ही देवान केल्ली बसोवणी देव पूर्ण करता म्हज्या आनी तुमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत देव आमकां उणें पडोंक सोडिना मोगाचें न्हू पूण आमी दुबावता थोडे पडी आमी दुबावता आमी मागचे रावयता आमी निराशे जाता मोगाच्यान त्या देखून किर्तन 33 वाक्य 4 म्हणटा सर्वेस्पराचे उतार निश्कापाट सगळी ताची कृत्या विश्वासपणाची सर्वेस्परान कितें सांगलां तें निश्कापाट थीर आनी सगळी ताची कृत्या विश्वासपणाची आमचो देव विश्वासी देव पूण आमी दुबाव करता मोगाच्यान त्या देखून सगळ्यांक आमी दिबी घालया आमचे दोनी हात आमच्या हृदयाचेर आमी दवरया एक घडी मोगाचें न्हू त्या देवाच्या सक्तेचेर त्या देवाच्या बसवणेचेर त्या देवाच्या पदवेचेर आमी दुबाव केल्ल्या खातीर आमी पश्चातापया बक्षान आमी मागया आमची काकूळट कर म्हणून त्या देवाक आमी उलोवमान ह्या घडी आमी मागया मोगाचें न्हू देवाची सगत देवाची कृपा अगणित मोगाचें न्हू आमी दुबाव करचें आमचो उणो भावार्थ आमी दाखोवचें त्या देखून आमी पश्चातापया दूख पावया मोगाचें त्यो घडयो आमच्या मोती उडा आसा गाडया एका निजा देवाक सांडून सोडून खंय खंय गेल्ल्या कोणा फाटल्यान गेल्या आनी त्या देवाक अपमान केला हांवें इन्कार केला त्या देवाक हांवें दुखयलां त्या देवाचें नांव हांवें व्यर्थ केलां त्या देवाची महिमा हांवें व्यर्थ केल्या मोगाचें न्हू त्या खातीर ह्या घडी आमी दूख पावया मोगाचें न्हू आमच्या काळजांत थावन आमी दूख धरया आमचो देव विश्वासी देव म्हणल्यार ओळखून घेवया आनी तो काकूळदारी आमी सुकल्या जाल्यार आमी बॉक्सांनी मागतना आमकां काकूळट दिता मोगाचें आमकां नितळ करता बाळोक मुरयेच्या वा मुरये मायच्या जल्माच्या फेस्ताक तयारी करता फेस्ताक आमी तयारी करता बाळोक मुरी देवाच्या सकट बसवण्यांचेर विश्वास दवरली ती स्त्री तिणें दुबाव करूं ना तिचो भावार्थ अखंड कितले कश्ट आयले पुताचो कुरीस पुताची निर्जीव कूड आपणाच्या उस्क्यार जाल्यार दुबाव करूं ना अखंड पातयेनी अखंड भावार्थ आनी मुखार गेली आज ती सर्गा संवसाराची राणी पवित्र सभेची आवय माता कितले बिरुद तिका मेळ्ळे तिच्या भावार्था खातीर दुबाव नासतना मुखार गेल्ल्या खातीर आज आमी ह्या आवय सारकें आमचो भावार्थ थीर करया घट करया मोगाचें न्हू दुबाव गेल्ल्यो आमी दुबाव केल्ल्या खातीर दूख पावया पश्चाताप पावया आनी ह्या घडये आमच्या उणेपणाची पातकाची दूखदन बक्षांनी मागया ह्या घडये पवित्र उदक आमच्या कुडीर पडटाना सुमी आमकां धुवन नितळ करून दी ह्या उदका मारीपात पवित्र उदका मारीपात सुमयाची गुण करची सकत नितळ करची सकत कृपा आमच्या कुडीचेर वाळोवन दी म्हणून आमी मागया सगळे आमचे दोळे धांबया आमचे दोनी हात आमच्या हृदयाचेर आमी दवरया सुमयाची काकूळट आमी मागया सुमयाची कृपा आमी मागया आनी सुमयाक ह्या घडी आमी मागया सुमया तुजेर पातयेता तुजेर विश्वास दवरता म्हणून सुमयाक आमी सांगया मोगाचें न्हू काकूत म्हजी कर देवा काकुळती सोदूंक सागो अपराध म्हजे धुवन काड नितळ म्हाका कर हिमा प्रास सड दोवो कर हिमा प्रास सड दोवो कर दुखेस्तानी खलत्या काळजांच्याक सोन्या तूं तिरस्कार करिनाय बल्यो अर्पणा तुका मनवनांत तुका जाय खलतें काळीज एक निर्मळ काळीज रुसून दी नवो आत्मो म्हजे भितर घाल उल्हासाचो नाद म्हाका परत आयकोंक दी सोडवणेचो संतुस्ती सांबाळ सोडवणेचो संतुस्ती सांबाळ
Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सगळं आम्ही बसया मोगाच्यान. ओ जेजू मोगाच्यान एक शिक्षक. आता जेजू या संवसारी आयिल्लो एका मिसावान देवाची बरी खबर परगट करचे तो ताजो ध्येय उद्देश. आणि ही बरी खबर परगटून एक शिक्षक जावन ताच्या तबेन दिल्ल्या त्या लोकांक बापाची वळख दिता आसतना ताजे मिसांव तें गुण करचें बरें करचें तो मुंद आसून येताना लोक आरी आरीनी ताच्या फाटल्यान येतलो. कित्याक तेदोळ पर्यंत तांणी ती पदवेन उलयल्ली उतरां, अधिकारान उलयल्ली उतरां, दादोसपणान दिल्ली उतरां आयकूंक नातल्लीं. आनी त्या लागून लोक विस्मीत जालो. एक केदो व्हरतो शिक्षक, हो शिक्षक खंय तावन आयिल्लो लोकांक आजाप अद्भुतां विचित्रां भोगले मोगाच्यान. आनी त्या लागून ह्या जेजू फाटल्यान लोक हारी हारीनी ताका आयकूंक ताचे जावन शिकोवच्या खातीर तो आयिल्लो येतलो मोगाच्यान. आनी ताचे जावन तो दैवीक अनुभव विशेश तरान त्या लोकांक जोडलो मोगाच्यान. आज आमी सगळां एकालेकान शिक्षक शिक्षकी पूण देवान विसून काडलेलीं जावंक बरो थोडीं भावार्थी शिक्षकां आनी तशेंच लौकीक शिक्षक शिक्षकी इस्कॉलान संवसारी शिकाप दिवचे जायतीं जाणां आसात मोगाच्यान. फाल्यांनी परवां ब्रेस्तारा आमच्या देशांत शिक्षक शिक्षकीचो दिवस आमी आचरण करता. ते देखून आज ह्या आराधना वेळार ह्या घडये आमी सर्व शिक्षक शिक्षकी खातीर आज आमी मागता मोगाच्यान. तांणी जेजूच्या सारकें मिसांव करूंक आसा. जेजू तांकां एक गुरू जावन आसा मोगाच्यान. आनी त्या देखून एक शिक्षक शिक्षकीचें मिसांव तें व्हरतें तें एक अपूर्बायेचें तें मोलादीक मोगाच्यान. आनी त्या देखून हांवें सदांच खंय गेल्यार टिचरांक सांगचें यू शूड बी प्रावड ऑफ युअर प्रोफेशन. कश्टाचें तें काम सुलाबायचें न्ही, तें कश्टाचें काम जाल्यार यू शूड बी प्रावड हांवें म्हणचें. तुमकां अभिमान आसा जे गौरव आसा जे त्या मिसावाचेर त्या कामाचेर. कित्याक तें जेजूचें मिसांव जेजून केल्लें मिसांव जावन आसा म्हणलें. त्या देखून हर एका टिचरांक आमी सेल्यूट दिवंक आमी फावो मोगाच्यान. कित्याक आज आमी हांगासर बसून आसा जाल्यार आमच्या हर एकल्याच्या जिवितान एक न्हय आनी एका टिचरीचो शिक्षकीचो वा शिक्षकांचो प्रभाव आसा मोगाच्यान. आमच्या जिवितांत हर एकली एक एक पात्र खेळ्ळ्यान मोगाच्यान आमकां सारकी वाट दाखयल्या, दिशा दाखयल्या. पवित्र पुस्तक म्हणटा अध्याय लुकाचो अध्याय 6 वाक्य 40 एक सीस आपल्या गुरुप्रास व्हरतो न्ही पूण परिपूर्ण तरबेती जोडलेलो सीस आपल्या गुरू सारको जातलो. एक सीस गुरूच्याक व्हरतो जायना पूण ताका समान जाता. एक टिचर ताच्या भुरग्यांक शिकयता, तांकां सारकी वाट दाखयता. फाल्यां त्या बऱ्या फुडाराक पावल्ल्या वेळार एका शिक्षकीक समान जावन ती वाडटाना वावुरताना ह्या शिक्षकीक जावची तृप्ती दादोसपण दुसरें ना मोगाच्यान. ताजें व्हरतें दुसरें ना. हें व्हरतें बाग, हें व्हरतें देणें एका शिक्षक शिक्षकीचें. म्हजें एक खाजीन भयण बाय म्हजें तें एक शिक्षकी जावन रिटायर्ड जालां. पूण हांवें आतां तें आदल्या हप्त्यान आस्पत्रेंत आसलें, घरा दोग पेटे आसात. ताजे स्टुडंट ते दाळे शिकले, आतां व्हडले एकल्यान फोन करून पेट्यांक कदाळ पळयचे, काले घालीचे, कितें घालीचे आनी घरा हुशार एकले आसचे न्ही काजारीनी अवकारी आनी कदाळ इसाचे ताच्या भुरग्यांनी तुका कितें जाय काले अंडीचे गे कितेंय देखून कदाळ्या म्हणचें ताका तूं शिक्षकी जाल्ल्याक तूं व्हरती भाग तुजे भुरगे पळय कितलो मोग करतात. आज ते व्हडले जाल्यात पूण कितलो मोग अभिमान तुजेर आसा, कितली तुजी जतन करतात, तुज्या गरजांक कितले अपूर्वेन पावतात म्हण हांवें कदाळे सांगचें मोगाच्यान. तो मोग एका शिक्षक शिक्षकीक मेळचो, तांच्या समान तांची भुरगीं जावंक पावतात. मुन्यो पुस्तक परण्या सोल्ल्यांत अध्याय 27 वाक्य 6 म्हणटा सारके वाटेन चलोवंक चेड्याक शिकय, म्हाताऱ्या प्रायांक घेवन तो ती सांजचोनात. एका टिचरीन दिल्ली शिकाप कितली प्राय जाल्यार ते सांजचेनात सारक्या वाटेन वेतेले मोगाच्यान. त्या देखून मुन्य पुस्तक अध्याय 9 वाक्य 9 म्हणटा जाणत्या मनशाक बुध सांग आनी तो चड जाणतो जातलो, प्रामाणीक मनशाक शिकय आनी तो शिकपांत वाडतलो. त्या देखून एका शिक्षकीन जाणत्यांक आणखी जाणतो करचे,
शिकतेल्यांक व्हरतो शिकपाक दिवन एक व्हडलो बुदवंत एक व्हरतो व्यक्ती करचें हें मिसांव एका शिक्षक शिक्षकींचें आमचे मदें सभा जाण शिक्षक शिक्षकी आसात आमच्या कुटुंबांत आसूंक पुरो म्हाका आमींत जावंक पुरो आमचे मारिपात जायत्या जाणांक उजवाड मेळ्ळा शिकाप दिलां एक जिवीत दिलां एक बरो फुडार केला नंतर आमच्याय जिवितान आमी सांगलें जायत्या शिक्षक शिक्षकींनी प्रभाव घाला आमकां एक बरें जिवीत आज आमी जोडलां जाल्यार त्या पावंडाक आमी पावल्यां जाल्यार तांचें तें ल्हान एक मिसांव आमच्या जिवितान गेल्लें देखून ह्या घडये सर्व शिक्षक शिक्षकी खातीर हांव मागोवंक आशेतां आमच्या बिरगजीच्या शिक्षक शिक्षकी खातीर पोर आमी मागल्लें आयतारा पूण व्हडना आमच्याय बिरगजीची आयताराचें क्रिस्तांव शिक्षण दिवची इस्कॉलांनी विविध इस्कॉलांनी शिकोवची कोणी टिचरां रिटायर्ड जाल्लीं आतां शिकोवची कोणी हांगासर आसा जाल्यार सक्कडांनी उठोवन मुखार येवचें यू शूड बी प्रावड अभिमान पावपाचें ताका लागून सक्कड टिचरां कोणा दिमी घालून जाता मुखार येवन दिमी घाला उबे राव नाजाल्यार उरल्यान उबे रावचें आसा जाल्यार बेग्गी उठोवन मुखार या तुमचे खातीर आज आमी विशेश तरान मागता तुमी प्रतिनिधी तुमचे मारिपात आमी दुसऱ्यां खातीर आमी मागता कोणी आसा जाल्यार आमचे पैकी टिचरां रिटायर्ड जाल्लीं वा प्रस्तूत शिकोवची कोणी आसा जाल्यार मुखार या आमी तुमचे खातीर मागता लज करनाकात दक्ष नाकात कित्याक तुमचे मिसांव ते व्हरते मिसांव आमी तुमचे खातीर मात मागचें न्ही तुमी प्रतिनिधी तुमचे खातीर मागता आसतना आमी हजारो टिचरां खातीर शिक्षकांक शिक्षकी खातीर आमी मागता मोगाचें न्हू त्या देखून अभिमानान तुमी मुखार या आमी तुमचे खातीर मागता उरलीं सक्कड आमी उबे रावया मोगाचें न्हू उरलीं सक्कड आमी मुखार रावया उबे रावया ह्या टिचरां खातीर ह्या घडी आमी विशेश तरान तांचे खातीर मागतना उडास दवरया ही उरल्यांचे प्रतिनिधी सक्कडांचे प्रतिनिधी हांगासर आज इस्कोलोचो दीस हप्त्या मदलो दीस नाजाल्यार मस्त जाणां येती आसलीं पूण आज हांगासर नांत पूण तांचे सक्कडां खातीर ह्या घडी आमी मागया सक्कड आमी दोळे धांपया सक्कड आमी दोळे धांपया ही प्रतिनिधी जावन हांगासर आसात तांचे खातीर आमी मागतना उरलीं आमी सक्कडां आमचो उजवात तांचे तें उबान धरया मोगाचें न्हू उजवात उबान धरया तुमच्या जिवितान प्रभाव घाल्ल्या त्या टिचरांचो शिक्षक शिक्षक उडास काडा तांचे खातीर मागा ती देवा दिन जाल्यार तांच्या आत्म्याक शांती मागा कोणाचो कितल्या जाणांचो उडास येता तांच्या खातीर मागा जर तर हांगासर आसात आमी तांचे खातीर मागया मग ह्या घडये पवित्र आत्म्याक आमी उलो मारया पवित्र आत्म्या सकत मजत करपा ह्या शिक्षक शिक्षकींच्या कुडींत जिवितान वाळोवन दी म्हणून मागता आसतना ह्या घडये आमी सक्कड टिचरां खातीर आमी ह्या घडी आमी मागया मोगाचें पवित्र आत्म्याक उलो मारया पवित्र आत्म्याची कृपा ह्या घडी हांगासर वालचे खातीर सक्कड टिचरांच्या जिवितान वालचे खातीर ह्या घडी आमी मागया मोगाचें मोगळांची ह्या शिक्षक शिक्षकांचेर आमी तुका अर्घ दिता तुझ्या काळजा सारखे एक खरे शिक्षक शिक्षकी जावन तुवें तांकां विसरून काडलां सोम्या आनी तुजे मिसांव ती करनासात तुझ्या काळजा सारखे एक खरो शिक्षक शिक्षकी जावन तुजे मिसांव तांणी केलां आनी आजुनी थोडी करनासात ह्या सक्कड भाव भयणीचे तुजी नदर घाल तुजी नदर घाल सोम्या तुजी काकूल तांच्या जिवितान वाळय तांच्या जिवितान तांकां तृप्ती दी संतोष दी दादोसपण दी सोम्या तांणी करच्या त्या वावराचेर मिसांवाचेर तूं आशिर्वाद दावत तुझ्या पवित्र आत्म्याक तांचेर पाठय हर एका टिचरांचे शिक्षक शिक्षकांचेर पाठय सोम्या ते कश्टांचे मिसांव कोणायकी नाका आजकाल करूंक कित्याक डिपार्टमेंटाचे सरकाराची नियमां आज कठीण आसात तितले सुलाभेचें काम न्ही सोम्या जाल्यार तुज्या काळजा सारकें एक शिक्षक शिक्षकी जावन तुवें दिल्लें तें मिसांव विविध इस्कॉलांनी ती करनासात तांच्या हर एकल्याचे नदर घाल हर एकल्याके आपोट हर एकल्याके बेसांवांनी बरी भलायकी तांकां दी सोम्या तुज्या पवित्र आत्म्या तांकां भांगय तुज्या पवित्र आत्म्या तांचेर भांगय सोम्या पवित्र आत्मा तांकां दिसपा तें वाट वरून दी सोम्या तुजे कृपेन पवित्र आत्मा भरून दी तांकां बरेपणान भरून दी तांच्या मुखल्यान रावन तांची वाटोर फाटल्यान रावन तांकां रक्षण दिवन दी बगलेक रावन तांची जतन करून दी तसो पवित्र आत्मा तांकां अभिषेक तांच्या मतीक उजवाड दिवन दी पवित्र आत्मा आनी जें कितें शिकाप तांणी दिवंक आसा तांच्या भुरग्यांक तांकां जाणटेकाय दिवन दी उजवाड दिवन दी हर एका शिक्षक शिके त्या मारिपात बऱ्यांतलें बरें उंचलें शिकाप तांच्या भुरग्यांक तांणी दिवंक सारकी वाट दाखोवंक एका बऱ्या फुडाऱ्या दिशेन तांकां चलोवन व्हरून वावर करून तांकां कृपा दी सोम्या तांचे सांगाता राव
तांचे सांगात राव तांचे जिवीत सोलोनवर आशीर्वादांनी भर बेसावांनी भर आनी तांच्या जिवितांत तांकां तृप्ती समाधान दे सोमिया आपोर सोमिया आपोर सोमिया आपोर सोमिया आपोर सोमिया या घडये या या शिक्षक शिक्षकीक त्या लायतना सोमिया तुजी सकत तांच्या कुडीन वाळय तुझी सकत तांच्या कुडीन वाळय तुझी सकत तांच्या कुडीन वाळय या पवित्र त्याला मारिपात या माकणे मारिपात या सक्कड टिचरांक तो अभिषेक सोमिया या टिचरांक अभिषेक कर तुझ्या पवित्र में सकत कृपा गुण करची सकत बऱ्यापणाची सकत या घडये सक्कड टिचरांच्या कुडीन वाळय सोमिया टच देम लॉर्ड जीसस ब्लेस देम abundantly be with them Lord Jesus guide them Lord Jesus anoint them Lord Jesus anoint them Lord Jesus anoint them Lord Jesus thank you Lord Jesus for the gift of all these teachers bless them Lord Jesus या टीचरां सांगता सक्कड टीचरांक तुका अर्घ दिता हर एकल्याक आपोर सोमिया अभिषेक सोमिया थँक यू लॉर्ड जीसस प्रेज यू लॉर्ड जीसस वी अडोर यू लॉर्ड जीसस ब्लेस देम abundantly be with them Lord Jesus thank you Lord Jesus praise you Lord Jesus आमचेर तूं देवान तुम्ही सक्कडांनी तुमच्या जाग्याक वयचे मोगाचेनो आतां आमी सक्कडांक थेला येता पवित्रतेची सकत करपा मजत या तेलावने मारिपात हर एकल्याच्या कुडींत वालच्या खातीर आतां आमी मागता पवित्रतेची सकत करपा परत तुमचेर आमी मागता अंकारान सस्पाता जिणी म्हजी उसवाड फांकोक अंकारान सस्पाता जिणी म्हजी उसवाड फांकोक सतानी तिच्या वाटेर म्हाका दिसपडते सल्लोक सतानी तिच्या वाटेर म्हाका दिसपडते सल्लोक पवित्रज्ञा आमचेर तूं देवन पवित्रज्ञा आमचेर तूं देवन म्हाका सांडून गेल्ल्या वेळार मसत तुजी लाबोंक समेस म्हाका सांडून गेल्ल्या वेळार मसत तुजी लाबोंक निराशेन देसभर जाल्ल्या वेळार बसावन लाबोंक निराशेन देसभर जाल्ल्या वेळार बसावन लाबोंक पवित्रज्ञा आमचेर तूं देवन पवित्रज्ञा आमचेर तूं देवन जिणी म्हजी जियेव पवित्रपणे कृपेन तूं बरोवंक जिणी म्हजी जियेव पवित्रपणे कृपेन तूं बरोवंक सुखानी दुखानी तरी
मोगाच्यान सक्कड आमी दिबी घालया. सुमयेचें बेसांव जोडूंक आमी येता. आज ह्या पवित्र थळार आमी आयिल्ल्या आसां. सुमया मुखार आमी आसां. ताजी पदवी ताज्या नांवाची सकत आमी नियाळ केली. तर आतां त्याच सुमयाचेर पातयेवन त्या सुमयाचें आशिर्वाद जोडूंक वयच्या पयलें एक घडीभर आमच्या खालसा मनांतली मागणी त्या सवा परत ताच्या पांयांतळ आमी समर्पण करया. आमचें सगळें कुटुंब ताच्या पांयांतळ हाडया. मोगाचें न्हू आमच्या कुटुंबांतल्या हर एका संद्याक आमच्या मोती गाडया. गांवांत गांवांत आसली आमची बावंडां आज हांगासर येवंक साध्य जावना सकाळांक, पूण आमी हांगासर आसा तांचे खातीर मागच्या. तरी करून ह्या घडये तांचे खातीर आमी मागया. आमच्या भुरग्या बाळां खातीर, युवजनां खातीर, काजरी जोड्यां खातीर, प्रायवंतां, मालगडी भाव भयणी, पिडेस्तां प्रत्येक जावन आमच्या घरा आसची तांचे खातीर आमी मागया. सुमयेची सकत पदवी महिमा तांची जिवितान पड जळोवन दी म्हूण आमी मागया. मोगाचें न्हू कोणें आमचे लागीं मागोवंक सांगलां आज हांगासर येताना तांचोय उडास काडया. तांचे खातीर आमी मागया. सुमयेची सकत तांच्याय जिवितान वाळोवन दी म्हूण आमी मागया. मोगाचें न्हू कोणाक आमच्या मागण्याची गरज आसा म्हूण बघता तांचे खातीर आमी मागया. आमचेच आमकांत सुमयाच्या पांयांतळ समर्पण करया. संपूर्ण तरान आमची कितें आशा अत्रेक आसात परत सुमया कडेन सांगया. सुमयाच्या पांयांतळ समर्पण करया. ताजी पदवी वाळोवन दी आमच्या जिवितान म्हूण ह्या घडये विशेश तरान आमी मागया. आनी सुमयाचें आशिर्वाद जोडूंक तयार जावन गावया गीत येद्या व्हडा साक्रामेंतांत. येद्या व्हडा साक्रामेंतांत साष्टांग नमन करया. पुर्विल्या त्या रूपा बदलाक नव्यो रिती आधार्या. सलवन वेच्या अस्कत विश्व्या भावार्थाची बळ देव्या. जशे बापाक तशे पुताक उल्हासानी स्तुतीसा. पदवी महिमा ससना ससनाक एका ताळ्याक हसिता. तुका दोगांच्या स्पिरितान समसमी नावार्ता. आमेन. प्रार्थुया. ये देवा जेजू क्रिस्ता ह्या विजय सक्रामेंता घाल तुज्या कश्टाचो उगडा तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सोडून जबल सदांच आमचे आमी बगी सरक तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या भोव पवित्र मिस्तेराक आमी मान करूंक आमकां दयन फावो कर. जो जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. मोगाच्यानो हे दीस बाळोक मुरयेक नोवेनाचे मुरये मायक मान करचे. तर मुरये मायक आमी मान करया. तिची ससाय तिची आशिर्वादां आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर वाळून दी म्हणून आतां आमी मागून घेवया.
बाळक मार्येक आमी वंदिया गायनानी तिका पळणिया फुलां जेल्यानी मान करुया बाळक मार्येक मान करया गाल बेसांव तुजे आमचेर ल्हाना व्हडांचेर कुरपेन तामकां दवरून सगाक पांय दये बाळक मार्येक आमी वंदिया गायनानी तिका वर्णिया फुलां जेल्यानी मान करुया बाळक मार्येक मान करया मोगाळ पुत्रा सोवे अंकवार मर्या आशिर्वादी आमकां भगवंत कृष्णाच्या करेंद्र आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचें पुताचें आनी पवित्र आत्म्याचें नांवी आमेन. मोगाच्यानो सांजुदाचें पुणशेत पक्षिगेरे तर्फेन म्हजे प्रणाम तुमकां सर्वांक. ऑक्टोबर म्हयनो पुणशेताक एक विशेश आनी विशिश्ट म्हयनो. ऑक्टोबराच्या 28 तारखेर 28 तारखेर आमच्या पुणशेताची वार्षिक परब. आमकां फिरगस घरांक हें वरास वज्रोत्सवाचें वरास. ह्या संदर्भी ह्या पुणशेतांत हर एका वर्सा वरी ह्याय वर्साय सामुहीक काजारांची मांडावळ केल्या. जर तर तुमकां कोणायकी ह्या सामुहीक काजारा वेळार हांगासर लग्न जावंक आसक्त आसा जाल्यार सकयल कांसिल्या नंबराक फोन करून ऑफिसांत तुमचें नांव दाखल करूंक हांव तुमकां उलो दितां. सामुहीक काजारा वेळार हांगासर तुमचो खर्च चड वांट्यान आमीच पळयता. अर्थीक अडचणी आसलेल्या तुमकां हांगासर लग्न जाता आसतना खंडीच तें फायद्याक पडटलें. तितलें मात्र न्ही, हांगासर साबार लोक त्या दिसा ह्या पुणशेताक येता. तुमचे खातीर विशेश तरान त्या दिसा मागतलो. वो एक अवकाश, वो एक खंडीत व्हडतो फायदो तुमच्या जिवितांत. त्या देखून वो अवकाश गलसून ह्या सामुहीक काजारांत लग्न जावं हांव तुमकां आपोवन दितां, उलो दितां. परत हांव तुमकां सांगतां, जर तर कोणायकी ह्या सामुहीक लग्ना वेळार लग्न जावं खुशी आसा जाल्यार सकयल कांसिल्ल्या नंबराक कॉल करा, तुमची नांवां दाखल करा आनी त्या मरीफात आमकां मांडावळ करूंक सहकार दिया म्हूण तुमचे लागीं हांव उपकार मागतां. देव बरें करूं.